Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Arga Jesu. Arga Jesu. Arga Tuka Jesu. Arga Tuka Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shikara Baba Shikata Baba Shiri Shihili Baba Shakata Baba Baba Shalala Baba Shilala Baba Lady Shalala Hushibara Bashkiri Shiki Shalala Baba Barikiri Kahambara Boshi Hambala Baba Kili Shinandarush Shimbo Shekala Bashikiri Shihindiri Boshi Mandara Bulla Barabari Kitiri, Kirenala Boshik Katara Bosta Bara, Shahambara Boshapsilala, Sheshala Kakiri, Kahambala Baba Shemandara Balabala, Shekabara Baba Shekere Baraba Shera Bulabara, Shambara Shkiri, Shalala, Karbala Baba Shera Bara, Shandara Shekere, Shahala Balabala Shalala Baba Shadara Baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Adat ka Jesus. May mata ka Jesus. Dinwas to ka Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please add okotat makam ka. Okota kitli. Praise God, sister. 1 2 3 सुगली म्हणजे सगळे आता पहिले पण तुमच्या वडील आज को आम्ही आयल्या तुमच्या मुखार शेअर करपाक हांव स्टार्ट करता म्हजी गोंयके उद्देशी आनी मागीर गोंयच्या उतरा उद्देशी सगळे कशें कितें म्हज्या जिवितान घडलां म्हाका कितें मेळलां म्हाका कितें फावो जाला जेजूचें ओग नासलें आसा सो एक दोळे बंद करुया एक धाकटेशें मागणें करुया प्लीज गॉड सगळीच्या बाबा तुका आमी दिनवस्कार दिता वकांत ह्या वेळा पासून आयच्या दिसा पासून तुवें आमकां हिंगा वेचून हाडलें पळय तुजे उद्देशी आयज तूं म्हज्या तोंडाक सांग जें कितें उलयता तें तूं उलयतलें पळयत आनी जे भाव भयण आयले म्हजे गोंयकी जावं जें उतर म्हज्या तोंडान सांग येता तें तांच्या फायद्याच्या जिवितान आनी तांच्या जिवितान जें कितें म्हज्या जिवितान घडोवन तुवें म्हाका सगळें भलायकी बरी जावं सगळें जें कितें तुजें बरेंपण आसा सासरी जिवीत तुवें म्हाका फावो केलां तें सगळें आशिर्वाद ह्या भाव भयणाचेर फाटल्यान लागून तुका हांव दिनवस्कार दिता वाकणटा तूं ह्याच वेळार तांच्या दोळ्याक तूं जें कितें हांव उलयतलो म्हज्या तोंडान सावन तूं उलयतलें पळयता पूण हांव न्ही म्हज्या उद्देशी हांव कांयच न्ही पूण तुज्या उद्देशी जेजू क्रिस्त जो म्हजे भितर वस्ती करता आनी सदांकाळ म्हाका पळयता दिलोलो आसा जेजू क्रिस्तान तो सदांकाळ म्हाका म्हजे भितर रावन जण एकल्याच्या म्हजेच न्ही जण एकल्याच्या भितर रावन आमकां तो आदार दिता आनी तो जावन आसा आमचो आदारी तुजे शिवाय आमी कांयच ना आर्गां तुका जेजू हे व्हडले आमकां तुवें हे गिफ्ट दिलेल्या बद्दल हें तुवें आमकां फुकटचे देणे दिलेल्या बद्दल हांव तुका देणवासता आर्गां दिता वाखणटा हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता सगळीं उलोव म्हणया आमेन 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 प्लीज गॉड सो तुम्ही जाणात देवाच्या उतराक पावर आसा आमच्या उतराक पावर आसा न्ही आमी उलयता तें उतर आमच्या जिवितांत सुभोग आमी जें कितें उलयता तें आमी घडोवन हाडटा न्ही जशें कितें वायट उतर जाल्यार वायट उतर बरें उतर न्ही तेच भशेन म्हज्या जिवितांत हांवें खूब जी उतरां देवाच्या उतराच्या आड उलयल्ली आनी जी म्हाका दुयेंस पिडा जें कितें म्हज्या जिवितांत घडलेलें जें म्हाका म्हज्या जशें हांवें म्हज्या भाव भयणान कोणाकूच आमी भोगसवणे नासतना जिवीत जियेता त्या उद्देशी जें आमी वायटा दुसऱ्याच्या बद्दल वायट कोणूय आमकां दुखयता कितें करता ताका आमी वायट विचारान वायटाच्या बद्दल ताका नाका जाल्ले विचारान आमी आमचें कितें करता आमच्या जिवितांत ती उतरां आमी आमच्या काळजान रोवता जें बी देवाचें उतर जावन आसा बी न्ही कितलीं जाणां जाणात देवाचें उतर बी म्हूण जाणां आसलीं सगळीं प्रेज गॉड व्हेरी गुड हालेलुया सो देवाचें उतर जावन आसा बी जें बरें ओ वायट देवाचें उतर कितें आहा कसलें बरें बी जी आमी देवाचें उतर आमी आमच्या तोंडान सावन उलयतले बरीं उतरां उलयतले जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत सगळीं बरीं जें कितें बरेंपण आसा तें आमी अनुभवतले आमकां जेजू क्रिस्तान कितें केलां 2024 वर्सां जालीं आतां आमकां जेजू क्रिस्त खुर्सार मरोन 2024 वर्सां 2000 वर्सां पयलीं मेलोलो जेजूनी खुर्सार मेल्लेलो ताका मारलेलो आनी तोरी आसतना ताणें आमकां कितें आतां आनी हीच न्ही 24 वर्सां न्ही पूण आनिकूय आमकां खूब जें आमकां ताणें लांब जिवीत दिलां
ते आमी कशें जिवीत जिवंक जाय, कशें जिवीत आमी ते आमच्या जिवितान आमी ते कशें जियेतले. आमी बरी उतरां उलोवप, देवाच्या उतराचे जी देवाच्या उतराची उतर आहा, जे आमकां जे पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता, जे आमी आमचे दुसऱ्या बद्दल जो मोग, जेजू जावन आसा मोग, देव जावन आसा मोग, जी आमी मोगाची उतरां, जी बरेपणाची उतरां कोणूय आसूं, आमी खूब जाणांनी म्हज्या जिवितान हांवें कितें कितें केलां पळय तें हांव तुमकां शेअर करता. म्हाका न्ही पयले म्हजें जालें आतां 10 वर्सां जालीं म्हाका जॉन्डीस, आल्सर, एसिडिटी, प्रेशर, म्हाका शिवां आसली, सगळे गोंय म्हणजे सगळे आख्खे हांग आसले. म्हाका सगळे म्हणजे जे कितें दुयेंसां आसली पळय नांव आसतो सांगून आमी करताले, आल्सर आसलो, एसिडिटी सगळे. आनी म्हाका कितें केलेलें डॉक्टरान, हांव सदां सीक आसतालो, 4 दिसांनी सीक पडटालो. म्हाका कामीण म्हजी वाडटाली, कितें केलें जाल्यार म्हाका सगळे त्रास जाताले. कितें कहें आसलें जे म्हजे भितर जो पयत आत्मो आसा, म्हाका खबर नासली, जेजूची ओळख नासली. हांव हिंगा भोंवतालो, थंय भोंवतालो, खंय वेतालो, केरला गेलो, हिंगा गेलो, ह्या मागण्याक वेतालो, थिसर वेतालो, कोण कितें सांगता पळय थंय हांव भोंवतालो. कित्याक म्हाका पेकोडी जाय आसली, आनी पेकोडी म्हजे भितर आसा, जी देवान जेजू क्रिस्तान पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां ताच्या बळान, ताचे शक्तीन आनी ताचे सगळे जे सासणीत जिवीत म्हळ्यार नाश जायना पळय तसलें जिवीत आनी लांबाव जिवीत, जे आमकां भरपूर 120 वर्सां उपरांत पासून आमकां जिवीत दिलें आहा, बेसांव दिलेलें आहा. अब्राहमाचें बेसांव आमचेर आहा न्ही. आमी म्हणूंक जाय, आमी कितले फावटी आयकता न्ही, कितले कोण कितें रे कहो आहा ना, हांव बरो ना रे गो, अशी हांव जाणटो जाला न्ही, चलोवंक जायना, हांव असो जाला रे, अशें जाला. ही कसलीं उतरां? संवसारी उतरां, देवाच्या उतराच्या आड उतरां. प्रोब्स 18:21 कितें म्हणटा ब्रदर? प्रोब्स 18:21 स्टार्ट करूं, मागीर फुडलें गोंय ती म्हजी कंटिन्यू करता. प्लीज गॉड. सो पळोवया आतां आमी देवाचें उतर कशें कित्याक, आनी तुमी नियाळ करात ह्या देवाच्या उतराचेर. जे आमी कितें तुमकां स्क्रिप्चर दिता, जे कितें दिता तुमी बरयात, सगळे बरा आनी 1-2 सगळे न्ही. दिसाक तुमकां कितले फावटी आमी 8 विकान 1 फावट येता हिंगासर, सो 8 दीस आसता तुमचे कडेन, जावं तुमी आनी खंय मागड्यांक वेतात, मिसाक वेतात, थिंगा वेता, पाद्री कितें शिकयता, जावं आमचो भाव कितें शिकयता, कोण कितें शिकयता, ताचेर तुमी सारकें ध्यान आनी मन दिवन तुमच्या देवाचें उतर आयकोंक जाय. तेन्नाच आमकां सजमण येता. सजमण कशी येता आमकां? देवाचें उतर आयकोन एकूच फावट न्ही, तें सारकें चालू दवरूंक जाय. आनी आमचें उतर आमी कशी वापरूंक जाय ती आमी पळोवया. प्लीज गॉड. म्हणण्याची पुस्तक 15:20-21. तूं कितें उलयताय? तूं कितें उलय, आमी कितें उलयता, आमी म्हणया सगळीं, सगळीं म्हणया, आमी कितें उलयता ताचे वेल्यान आमकां जिवीत हो मरण फावो जाता. म्हणटोच तुज्या उतरांचो, म्हज्या उतराचो परिणाम हांवें मानून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें करूंक जाय आमी? जी हांव उतरां उलयता त्याच उतराचो परिणाम हांवें मानून घेवंक जाय. समज हांवें म्हणलें आतां म्हाका कितें दुयेंस पीड आहा आनी म्हाका आतां हांव डॉक्टरा कडेन गेलो, डॉक्टरान म्हाका एक रिपोर्ट दिलो न्ही. रिपोर्ट कितें दिता? एकूच उतर तो दिता, एक उतर, तुका हें जावं कोण आमकां एक कितें आहा दुयेंस आमकां दिला आहा अशें ते म्हणटा. एग्जाम्पल घेवया, नॉट कोणाक ना, पूण आमकां देवा जेजू क्रिस्तान आमकां ऑलरेडी आमकां पयले आदी फुडेंच आमकां पेकोडी फाव केलें. हें आमी शिकया, कित्याक आमकां डेली शिकलें न्ही की आमच्या वेव्हारांत घालपाक, आमच्या कोयड्यान भावार्था उद्देशी आमकां जिवितान आमच्या कोयड्यांनी घालपाक आमकां जेजू क्रिस्ता उद्देशी, पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां बळ मेळटा. आनी तें बळ दिलेलें आहा आमच्या भितर आहा, तें आमी आमच्या तोंडांसान उलोवंक जाय. आनी सगळीं आमी जी उतरां उलयता कशीं उलयता देवाच्या आड वा देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी जे आमकां शिकवण मेवल्या ताच्या प्रमाणे. समज तुमचे कुशीक जावं तुमच्या घरांत देखून आमी कितले आमी उलयता न्ही, आमची खंय उतरां आसता? म्हजो चेडो शिकवना, तो कितें बुद्धू व्हडलोच देला, देवान चेडो म्हाका भुरगो दिलोलो आहा, हो म्हजो पियेता, म्हजो देव पियेता, कसली मनशां, कसली फामील मेवली. ही कितें आमी कितें करता? जिवीत मरण आमच्या जिबेर आहा न्ही, तीच उतरां आमी आमच्या फॅमिलीक घालता न्ही, तांच्या जिवितान आमी घालून दवरता, आमी तें पेरता न्ही, सगळें वखता. मागीर कितें जाता?
कोही बियां जाता तोहीच बियां म्हज्या जिवितान हांवें ओपलेली. सगळ्यांक सांगत सुट्टालो म्हाका कितें या म्हाका कितें त्या. म्हाका डॉक्टरान जेन्ना हें दिलेलें तेन्ना हांवूय तोच करतालो. कित्याक भावेणान हांव तुमकां म्हणिना की हांव तुमकां पॉयंट बोटां दाखयना वा तुमकां हांव ब्लेम करिना. कित्याक हें जिवितान म्हजें कितें आमी जिवितान घडलां पळय तें आमी आमच्या जिवितान आमी अनुभवलां. तें आमी कितें पयलें जिवीत गोंय आहलें त्या जिविता उद्देशी आमकां कितें घडोवन आयलां तें आमी तुमकां शेअर करता. कित्याक आमची गोवायकी जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिता न्ही त्या गोवायकी उद्देशी तुमच्या भावार्थान तुमचो भावार्थ तुमकां ताकद दिता. पळयत तुमकां ताकद दिता तुमच्या भावार्थान जें कितें आमी आयकता खंयच्या कोणाच्या भयणीचे जावं भावाच्या हातूंतसान तें आमच्या जिवितान आमकां सुफल जावपाक आमकां तो पळयत आदार दिलोलो आहा. जेजून म्हणलां न्ही आपूण आपल्या बापा कडेन वेता बापाय कडेन वेता सर्गीच्या बापा कडेन वेता आनी म्हजो आदारी तुमकां हांव तुमचे भितर आनी तुमचे बाराबर सदां काल रावतलो केदीच तुमकां सोडचो ना. कोण सांगता हो जेजू क्रिस्त आमचे भितर सदां काल आमचे भितर आहा. तो पळयत उद्देशी आमचे भितर रावला. जेजू क्रिस्त वचोंक ना जेजू क्रिस्त खंयच वचोंक ना. आमी म्हणटा न्ही पळयत यो 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 त्या कडेन आमी आयकता न्ही पळयत यो आमकां भोव तुज्या मोगान एक कातार आहा तें आयकल्लें. बट ते कातार पळयत न्हू जेजू खंय गेला. जेजू सदां काल आमचे भितर आहा आमच्या काळजान आहा. आमी ताका जाणवायना. आमी जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची जाणवाय मेवता आमी कितें उतरां उलयता आनी खंयी आमी आमच्या कोंड्यांनी आमी उतरां आमची घालता. भावार्था उद्देशी आमी खंय उतरां उलोवंक जाय आनी आमच्या भावार्थ कसो घालूंक भावार्था उद्देशी कोंड्यांनी कशी घालूंक जाय उतरां. आतां आमी म्हणटा न्ही आतां हांवें सांगलेलें तुका हांवें एग्जाम्पल दिलेलो की कोण आमच्या घरांत कितें करता तें सोरो पियेता. कोण कितें कसलें व्यसन कसलें ताका कसलें व्यसन आहा जावं कसलें हातांत ताका सांपडलेलो आहा. आमी कितें करता दिसता त्या वस्तूचेर आमी ताका आनीक आमी ताका कितें घालता. जशें आमी बीर घालता न्ही बीर वयता न्ही भाताचें बी एक भात आसता न्ही. आतां आमी शेतकार आमकां खबर आहा आमी कितलीं जाणां आहा हांगासर शेत रोयपी आमची बापाय माय आमकां आहा न्ही. आमी बरें बी वेचून काडटा की आमी सगळें तशें कसलें आहलेलें बी हें घालता बरें बी घालता न्ही. कितें करता आमी सगळें बी हाडटा सगळें चावता सगळें कितें नाका जाल्लेलें सगळीं तें मिक्स आसता. नाका जाल्लेलें वायट 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 हें आसता तें आमी कितें करता चावता फापुडटा आनी सगळें तें भायर उडयता. त्याच भाशेन आमी कितें करूंक जाय खंय आमची उतरां फापडून ती नाका जाल्लेलीं उतरां आमी भायर उडोवंक जाय. देवाक जेजू क्रिस्ताक जावन आसा म्हजो सोमी आनी दोनी ताका जेन्ना आमी आमच्या जिवितान पयलो स्थान सगळें ताका आमी फुडें दवरतले आनी आमी ताचे उद्देशी जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी आनी दोनी काळजांतसान मानतले आनी आमी तोंडांतसान सदां काल तें उतर आमच्या तोंडांतसान आमी उलयत रावताले. त्या उतरा उद्देशी आमचें उतर वचोन आमचे जे 8 बोडवे आमकां दिलेले आहा देवान दिलेले आहा न्ही जवळ एकल्या हजारांनी आमकां 8 बोडवे दिलेले आहा. जी आमी उतरां उलयता ती आमची कितें करता कशीं आमच्या जिवितांत कार्य करता. बरीं उतरां ते 8 बोडवे वतात कित्याक ते 8 बोडवे तूं कितें उलयताय हें कितें तांकां देवान दिलेलें देवान आमकां दिल्यात ताका न्ही ते आमकां मिनिस्ट्रींग स्पिरिट्स आमकां ते आदारी आमकां ते हेल्पर सगळे ते आमचे मिनिस्ट्रींग स्पिरिट्स. सो ते सगळे जे 8 बोडवे आहात ते कितें करतात म्हज्या तोंडान सांग तुज्या तोंडान सांग जोण एकल्याच्या तोंडान सांग जें उतर आमी भायर काडटा ते घेतात वेता देवाशीन वेता आनी थीम जेजू क्रिस्त आमचे बसाबस जें कितें आहा पळय तें आमकां सगळें तें करतली आमचे भितर त्यो मिलाग्री आमचे भितर आहा त्यो जेन्ना आमी स्वत मानता भावार्था उद्देशी आमी ते उलयता आनी मानून घेता त्याच उद्देशी आमकां ते आमच्या जिवितान घडोवन येता. आमकां खंयी वचपाची गरज ना आमकां कांय कोश्ट करपाची गरज ना. कोश्ट सगळे जेजू क्रिस्तान 2024 वर्सां पयलीं कुर्सार खिळोवन आमची जी बातकां दुयेंसां गरीबसाण कोडसाण खंयचे कोर्ट केसीस कसले केसीस कोण कितले वायटोपण राग दोळे सगळें ताणें कुर्सार खिळयला आपले कुडीचेर. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आर्गा जेजू आर्गा तुका जेजू. ही जाणवाय म्हाका खबर नासली ही म्हाका कांयच खबर नासली. हांव सोदतालो हिंगासर हांव कोणाक कितें उतरां उलयतालो कोण म्हजे कडेन झगडी करतालो म्हज्या भाव सदां भायर नाका म्हज्या घरान आमचे खूब प्रॉब्लम्स इश्यू जाल्ले भरपूर आमी एकामेका कडेन झगडटाले पियेताले सोरो पियेताले हांवूय सोरो पियेतालो सिगरेट उडटालो कितलें कितें कितें आमच्या घडोवन येतालें. पळय जे आमचो आमचे भितर देवाचो मोग नासलो जेजू क्रिस्त आमच्या भितर नासलो आमकां खबर नासली न्ही कित्याक आमी कितें हें करून आमी हें करता कित्याक आमी हें आमकां कसली सजमूण आमकां मेळना. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ता कडेन जें आमी मागणें जावं देवाचें उतर आमी आयकूंक वयता तेन्ना आमकां देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां देवाच्या उतराची सजमूण
जी कितें बरेपण भाव भयणांनो आमकां सांगता खूब बरें जें कितें आहा न्ही भरपूर बरें शिकवण मेळटा जेजूच्या उतराची. पूण तुमकां जाणो जावंक जाय जेजूच्या उतराची जी शिकवण सारकी शिकवण आहा देवाच्या उतरा प्रमाणे वा देवाच्या उतराच्या आड शिकयता वा दुसरें कितें शिकयता ताचेरूय तुमी नियाळ करूंक जाय. कित्याक खूब जाणां आहात हांवें खूब जाणां आतां आमचे टेस्टमनी शेअर करता कोणाची जिवितांत हांवें वचोन कोणा कितले हांवें न्ही पळयत वचून म्हाका थिंगासर धाडून कितें म्हजे गोवायचे उद्देशी तांकां खूब जाणां सुटका फाव जालेली आसा. जेन्ना कितें 10 वर्सां पयलीं जेन्ना म्हाका कांय खबर नासली हांवें सांगलेली न्ही म्हजी गोवायकी स्टार्ट केल्ली. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. आर्गा जेजू. वैमा जेजू. आर्गा तुका जेजू. व्हडल्या दुनिया. आर्गा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो हांव कितें करतालो म्हाका देवाची जाणवाय नासली म्हाका कांयच खबर नासली आनी हांव सगळे संवसारांत मजा आसतालो. हांव खंय वयतालो हे वयतालो थिंगा वयतालो कित्याक वयतालो म्हाका पेटवणी जाय आसली न्ही. कोणें म्हाका सांगलें हांव तो दोतोर बरो आहा हांव थंय वयतालो आनी कोणें म्हाका सांगलें थंय आहा मडगांव बरो आहा सांगली बरो आहा उडपी बरो आहा पुणा बरो आहा. हांव भोंवतालो कितें घेतालो म्हज्या टिजरी आनी भोंवतालो. म्हाका देवाचें उतर जेजू म्हाका मेळोंक नासलो तेन्ना. जेन्ना वयतालो म्हाका सगळीं म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें आल्सर एसिडिटी आल्सर जॉन्डीस प्रेशर सगळीं हें म्हाका सांगलेलें आल्सराचें तुका लायफ टायम तुका टॅबलेट घेवच्यो पडटली. डॉक्टरान तें म्हाका हें दिल्लो बिल्लो दिल्लो टॅग दिता न्ही एक आमकां बाबा हें दिता न्ही व्हडलो बिल्लो दिता न्ही बिल्लो एक टॅग मारलेलो आसता आमचेर न्ही मॅडल ना मॅडल इज डिफरंट बिल्लो म्हणजे तुका एक वॉलंटियर हो बिल्लोच डिफरंट हें डिफरंट बॅच हय बॅच. सो तो कितें म्हाका दिलो म्हाका हांव गेलो लागून भोंवतालो हिंगासर. हांवें डायबिटीज हांवें प्रेशर म्हाका जॉन्डीस आसा सगळें आनी मागीर हांव कितें करतालो 4 दीस घरा कडेन रावतालो ऑफिसान वयतालो. पण तो ऑफिसान गेलो मागीर कितें करताले म्हाजे कलिग्सान कितें करताले कितें रे रमेश कितें जालें हांव बरो नासलो वयर रे कितें जावं म्हजी डायबिटीज हें म्हजी प्रेशर एकदम वाडलो सारको जाम जालो कामीण वाडली कामीण वखद घेतलें 4 दीस आतां बरें दिसलें. वयल्यान म्हजे गाचे आल्सराचे टॅबलेटी घेतले आतां बरें जालें. डॉक्टरान सांगलां म्हाका हें सारकें हें चालू दवर कितें सगळें सारकें चालू दवर नाय जाल्यार तूं परतून सारको काबार जातलो आनी तूं आनी जियोचो ना. म्हाका सांगलेलें देवाचें उतर नासलें हाचें उतर डॉक्टराचें उतर. डॉक्टरान सांगलें आनी कितें केलें हांवें तें म्हज्या काळजान रोवलें आनी हांव कितें करूंक लागलो प्रेज द लॉर्ड. आर्गा जेजू. कितें केलें हांव कितें करतालो दुसऱ्यांक सांगतालो. पण म्हजो फ्रेंड मेळलो आतां म्हाका कास्कोल मेळलो म्हजो कोण आनीक मेळलो ताका सांगतालो तो सगळ्यांक सांगतालो रे म्हजें दुखता रे मातशें कितें 2 दीस टॅबलेट घेतालो मागीर ते हात हांवें कंटिन्यू चालू उरतालें. कितें दुयेंस दूख आनी कितें आल्सर म्हणजे जाणो न्हू तो भितर पोटांत आल्सर आसप म्हणजे तें एकदम सारकें डेंजरस आनी लायफ टायम म्हणजे मागीर भियेल्लो आनी सगळ्यांक सांगूंक सुटतालो. मागीर तो म्हणटालो वय आनी रमेश हेका मरे आल्सर आहा. मागीर कितें जाता तो येता दुसरे कडेन केन्ना बी कोण मेवला रे खंय रे तुजी जाली आल्सर. मागीर हांव कितें करतालो ना रे कितें सांग तुका कांयच बरें ना सगळें देवाच्या उतराच्या आड उतरां आनी ताका म्हणटात आमी खत पाणी घालता न्ही आमी सारें घालता. हांव ताका सारें घालतालें. मागीर तुज्या तोंडांसान ताच्या तोंडांसान कितें करता आमी जशीं आमी उतरां उलयता म्हजो घोव असो पियेता म्हजो चेडो आयकोना म्हजो कसलो मनीस हें करून कितें म्हणटा वर कितें गो तुजो चेडो तो काय कितें आयकोना हें करिना सगळें आमी कितें करता स्वता आमी आमच्या जिवितान आमच्या फॅमिलीचो आमचे जे कितें आहा पळय तें आमी नाश करता आनी नाका जालेली ती फळां बियां आमी आमच्या जिवितान आमच्या काळजान रोयता. आमच्या काळजान आसा बरें काळीज न्ही बरें हें बरी जमीन सुपीक जमीन काळीज जावन आसा आमची जमीन. विचार खंय येतात मनान येतात विचार येतात मागीर कितें करता सगळे विचार आमच्या मनान सांगून आमचे कुडीक हें करता. म्हाका सकाळीं जेवण जाय नासलें म्हाका सकाळीं उठोवंक जाय नासलें हांवें लेट उठलां सकाळ कालसान म्हाका 2 दीस जाले एकदम फ्रेश आसलो थंडी कशी जावंक लागली आंग जड जावंक लागलें आनी आयज येवंक जायना न्ही. आनी कितें करताली दोगांय उठली म्हजी बायल आनी भयण सगळीं दोगी उठलीं आनी तरी आहा 8:30 पासून आहा इतलो थंय आसा तरी उठोवंक ना तांच्यानी उठोवंक ना म्हाका. आनी मागीर कितें केलें हांवें ना
जावन ना म्हणलें हांवें ताका कमांड जालें कित्याक आमी जिवीत मरण आमच्या जिबेर आहा न्ही आमी जी उतरां उलयता त्याच उद्देशी आमी आमच्या जिवितान सगळें जें घडोवन हाडटा बरें जाय तुका जाल्यार तुवें बरें उलयचें पडटलें आतां आमी कितलीं जाणां नको जाण आमी उलयता न्ही आमचें स्वता गो रे तूं असलो मनीस रे कितें सगळें तुका तुजे कडेन काजार जालो आनी म्हजें जिवीत सारकें कितें जालें पयलें उतर पाड उतर घालें मागीर तो कितें करता तोय वाजेता न्ही कित्याक ताचे भितर जो मेवत्म आसा तो कितें खाता तो वायट न्ही हो वायट न्ही भाव वायट न्ही हो मनीस वायट न्ही तो मनीस वायट न्ही म्हजो शेजारी वायट न्ही म्हजो कलीग वायट न्ही कोण वायट न्ही मनशाक देवान वायट रोचूंक ना देवान रोचला आपल्या सारको मानतात तुमी प्रेज द लॉर्ड सो आमी देवान आपल्या सारको रोचला जे आमी आमच्या तोंडान सान कितें करता पळय आमी जे घेता जे कोण कितें उलयता कितें करता पळय त्याच्या उद्देशी ती वायट वेळ आमी जे आमच्या काळजान आमी घेता मनान सान आमी ताका करता कितें करता आमकां देवाचें उतर खबर नासता न्ही आतां आमी देवाचें उतर जाणा सगळें जाणा आमचे कडेन देवाचें उतर आहा जालां आमचे कडेन झगडपाक आमकां कितें आहा खंय झगडपाचें कोणें कितें म्हणलें जाल्यार ताका वचोन मारपाचो प्लीज गॉड हय ताका कितें दिवपाचें तूं ठाठू करपाचें न्ही तसो हांव पयलो करतालो देवाचें उतर नासलें म्हजे कडेन हांवें तेंच करतालो सो आतां आमचे कडेन कितें आहा देवाचें उतर आहा आर्गां दिवंक जाय भोगसवणें दिवंक जाय आनी तो कितेंय करूं आतां कितले मनीस सुद्दां येतात आमच्या फुडल्यान येतात म्हाका कितें करतालो हांव पयलो आहलो म्हजे गाडयेक ओवरटेक कोणें केलो न्ही हांव फुडें वचोन ओवरटेक करून ताका काय करतालो करतालो ताका हय ह्यो म्हजे कॅरेक्टर आसलो जेन्ना म्हाका जेजू क्रिस्त सारको मेवलो जेजूचें उतर मेवलें जेजूचो मोग मेवलो जेजू मेवलो आनी जेजून म्हाका शिकयलें कितें बरें आनी कितें वायट जे कितें उलयता कितें उतरां त्या उद्देशी जेन्ना हांवें म्हजी उतरां बदलूंक स्टार्ट केली कशी केली उतरां बदलली आनी तुवें मनाची नवसणी केली देवाचें उतर आयकलें कांयच तितलें आमकां आयकता आमी पूण आयकोवपाक कितें आहा आमी देवाच्या उतरा उद्देशी जे आमचो भितर जो पवित्रत्व आहा ताच्या उद्देशी आमी देवाच्या उतराचे जाणवायेन बरोवंक जाय पयलीं देवाची जाणवाय जे कितें आहा जेजू क्रिस्तान आमचे पासून कितें केलां तो कोण जेजू क्रिस्त कोण आनी कित्याक लागून तो ह्या संवसारान आयलो तें आमी सगळें नियाळ करूंक जाय आमी आतां कितले जाणांक आयकता पळय कितलीं जाणां येता कितें आहा पळय हांवें दुयेंस पिड्यार हें सांगलां डॉक्टरान तें सांगलां तें उतर घेता काळजान रोयता आनी आमी सदां काल आमी करता दुसऱ्याकूय दिता तें मागीर घालून तें व्हडलें झाड जाता पळय व्हडलें झाड धाकटें आसतना कातरपाक इजी न्ही इतल्या मुळाक आतां उठून उडयपाक बरें न्ही व्हडलो एक रूख जालो तें व्हडलें करता तें झाड दिसता आमचें आंब्याचें तें तुका एका हातान उखलता हें करूंक जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतराची जाणवायेन बरोवन तें आमी जाणवायेन उतरां आमची कोणी आसतात ती घेवन आमी आमच्या काळजान जर शिकोवत आनी सदां काल तें आमच्या कोयड्यांनी घालीत जाल्यारूच आमी जिवितान आमच्या फुडें सकत आमच्या जिवितान जे कितें आमी अनुभवलेलें आहा पयलें सगळें नाश जावन वता खंय गेलें तें हांव तुमकां सांगता भाव भयणांनो जे कितें हांव पयलो एकदम रागिश्ट आसलो राग येतालो म्हाका हांव मास्टर डिग्री केलेली हांवें गायी सोंयपाच्यो नाका जाल्ली उतरां उलयपाची वायट उतरां सोरो सिगरेट एवरीथींग आय वॉज ड्रिंकींग स्मोकींग एवरीथींग आय हॅड दॅट प्लीज गॉड Yeah, I smoking and chain smoker. 3 packets king, gold plate king size. Per day 3 packets. 3 पॅकेटां उडटालो दिसाक सकाळी स्टार्ट करतालो पळय ते रात पासून 10-11 पासून 3 पॅकेटां उडटालो बियर पियेतालो हॉट ड्रिंक्स पियेनासलो बट ओन्ली ड्रिंक्स बियर ड्रिंक्स खूब वसा येतालो हें करून मागीर कितें जालें सगळें दुयेंस पिड्यार येवन सगळें हें करून जेन्ना हांव 2012 म्हणजे बायलेकड म्हणजे प्रपोजल केरला गेलो 2012 केरला गेलो आनी केरला गेलो सेकंड टायम गेलो आनी एक 15-20 दिसांनी मागीर म्हाका प्रपोजल आयलें हांव खूब येतालो म्हाका बरें कोण मेळपाक काजार जावपाक कितें हांव कितें करतालो न्ही म्हाका कांय खबर नासली हांव ह्या संवसारांतूच आसतालो म्हाका जेजूची वळख नासली थिंगासर गेलो पूण कांय जावना म्हाका गेलो आर्गां दिली नाचलो 8 दीस केले ताका प्रेजर वची कितें करतालो सारकें सुपर सकाळीं 6 उठपाचें आनी हॉलान येवन प्रेज एंड वर्शीप सगळें करपाचें पयलीं थिंगासर आसताले आमी 2 जाण वताले म्हजो एक कलीग आसलो मारगांवचो सो तो गेलो सो तो ताणें म्हाका फर्स्ट टायम सेकंड टायम गेलो थिंगा पयलो गेलेलो सेकंड टायम गेलो थिंगासर आनी 8 दिसांनी आयलो आनी देवाची येवजण पळय कितले येवजण देवाची पळय म्हज्या जिवितान कित्याक जण एकल्याच्या जिवितान न्ही देवान येवजून दवरलेली आहा येवजण घेतलेली आहा तूं कितें करतलोय तूं गोंय कितें करतलोय तें जण एकल्याचेर आपणाचेर आहा सो म्हाका कितें केलें पळय थिंगासर आयलो गोंया आयलो आनी 15 दिसांनी म्हाका म्हणजे BCCची प्रपोजल आयली
हांवें इतली चेडवां पळयली, इतले चेडवां वांगडा भोंवलो म्हणजे माय फ्रेंड ग्रुपान आमी पिकनिकेक वेताले आनी खंय वेताले, सावंतवाडी येताले. खंय तूं सांग म्हाका, सगळे आख्खे भोंवन आयला म्हज्या फ्रेंडा कडेन. खंय पार्टी 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 सुनवार आयता तर आमी नाचतालेच घरा कडेन. पण देवाचें उतर नासलें न्ही, सो भोंवतालो हेका करपाक. सो मागीर कितें जालें, देवाचें उजड आहली न्ही, देवाचें उजड आतां आयज आमी सर हिंगा हाडला म्हाका, देवान वेचून काडून हाडला, पयत वचून म्हाका हाडला. हांव कसले वायटान, कसले एक्सिडंट्सान, कसले इतले मरणांसान म्हाका जेजू क्रिस्तान कित्याक हे केल्लो ताचो प्लॅन आहलो. इवन हांव दुसऱ्याचो आसूं, पूण कितें आहलो ताका खबर आहली, तेणें म्हाका येवजण पयलींच जे म्हज्या आवयच्या कुस्प्यान हांव जल्माच्या पयलीं ताणें सगळें बरोवन दवरलेलें. म्हाका ताणें विसरून काडलेलो, म्हाकाच असो न्ही जोण एकल्या. फकत आमी कितें आहा, देवाचें उतर जेजून कितें केलां पळय तें आमी स्वता मानून घेवंक जाय. देवाची कृपा आमचे भितर आहा, देवाचो ग्रेस कृपा, देवाची कृपा सगळी आमच्या भितर आहा, देवान दिलेली आहा. कित्याक देव इतलो कित्याक कश्टावलो, आमची दुयेंस पिडा घेवपाक लागून न्ही. ताका खबर आहली ह्या संवसाराचो जो हो किंग आहा पळय, हो सैतान आहा पळय, तेणें सगळे जण सगळ्यांक ताचेर काबीज केला, बरेंकाय वायटाकूय सगळ्यांक. कोण बरी मनशां आसलेली, वायटूय मनशां आसलेली, जावं कोण पियेता तांकां सगळ्यांक देवान सगळें केलेलें ताका हे केलेलो आहा सैतानान. सो देवाक नाका, जेजूक नाका आहलो ताच्या पांयच्यान ताणें. सो ताणें कितें केलें, दोगांयनी मेळोन पांयान आनी पुतान दोगांयनी युनिटी करून कितें ताणें ताका आपल्या पुताक हिंगा संवसारान धाडलो, ह्या संवसारान धाडलो. कित्याक ताका नाका आपली पोरजां, ताणें वेचून काडल्या न्ही. जेजून आमकां रचल्या न्ही, जेजून आपले सारके रचल्या. आमी देवून या न्ही, आमी देवा वयर वचोंक उपकारना. सदांकाल आमी देवाच्या बाराबर रावंक जाय. देवान आपली सारके रचून आपले बाराबर तो आमचे कडेन सदांकाल आसा. आतां आमी हिंगासर मागणे करता, तो हिंगा वस्ती करता. फकत देवसाराक नाका की आमी कितें आयकता, देव उतर बरें बी वचोन आमच्या काळजान वचोन रिकपाक ताका नाका. तो कितें करतलो, आमकां जेम हाडटलो. आतां जेमीचो टायम आनी कितें मातलो खंय आनी खंय वचपाचो तें सगळे विचार हाडटलो. आनी कितें करतलो, तुका डिस्ट्रॅक्ट करतलो, तुजें सगळें मन विचोड करतलो सारकें एके सायडीन. आनी तुवें कितें आयज शिकलाय, जावं तूं मिसाक वचोन सुद्दां पयले पुस्तक कितले फावटी आमी खूब फावटी म्हाकाय कशें जातालें, आमी वेता म्हणल्यार आमकां पयलें म्हाका फर्स्ट रिडींग सेकेंड रिडींग कांय आमकां खबर ना. आमी विचारीत जालें की बसतालीं थिंगा, आमचें मन खंय आसतालें, आयज आमगे कोण येतलो, म्हजो थिंगासर वचोंक जाय, म्हाका एकरांक पावूंक जाय, म्हज्या फ्रेंडान म्हाका एकरांक आपयलां की तें आसतालें. देखून कितें आहा, हें देवाचें उतर आमी शिकयता, आमचे उद्देशी पळयता, तुमचे उद्देशी उलयता, तें ताका नाका. सो तो कोणाक नाका, सैतानाक नाका. तुमच्या काळजान तें बरें बी तुमच्या काळजान रोयलेलें, ताका तें भितर पडलेलें. आनी तें भितर घेवन सुद्दां देखून आमी कितें करूंक जाय, आमच्या तोंडान सदांकाल देवाचें उतर आमी उलोवंक जाय. आमच्या उतराक आमच्या पदवी आहा, आमच्या भितर जो पवित्रात्मा आहा तो कितें करता, जें उतर आमकां आमी आहा ताचे उद्देशी आमी बरी उतरां बरी उतरां हे करता न्ही. नाजाल्यार कितें जाता, एक तुमी नाल्ल पळयला न्ही, नाल्ल आहा न्ही, नाल्ल तो भायसान आमी डायरेक्ट खाता ना न्ही, ताका सोदता न्ही, सगळें साफ करता, ताका फोडटा, मागीर तें सगळी ताची सगळी कातली ताचे उपरांत मागीर आमकां गोड खावपाक मेवता न्ही. पूण मातशें तरी कश्ट लागता न्ही, त्रास लागता. तेच भशेन देवाचें उतर इजी न्ही, इजी ना. जेन्ना आमी ताचेर मातशें कोश्टां येतात आमकां जंय दवरपाक कशें ह्या पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडान सदांकाल रात दीस हांवें तशेंच केलेलें न्ही. म्हज्या जिविताचो नाश कसो केलेलो हांवें देवाच्या उतराच्या आड उतरां उलोवन, हांव बरो ना, म्हाका डायबिटीज आहा, म्हाका हें आहा, म्हाका प्रेशर आहा. डॉक्टरान कितें सांगलेलें, म्हाका तुमकां लायफ टायम घेवचें पडटली टॅबलेटी, फूल लायफ टायम दिलेलें. लायफ टायम दिल्ली म्हाका टॅबलेटाक आनी हें करून प्रिस्क्रिप्शन हांव घेतालो, 8 दीस बंद करतालो, तो सीक पडटालो. ताचेर तितलो इफेक्ट आसता न्ही. टॅबलेट घेतले की तुका बरें दिसता, कामडीचें वखद घेतलें की तितलो तुका जाता. म्हाका 15 दिसांनी परतून कामीण जाताली. तेलाचें खावंक जाय नासलें, म्हाका मसाल्याचें खावंक जाय नासलें, कांयच खावंक जायना सगळीं. कित्याक म्हज्या जिबेचेर कितें आहलें, वायट उतरां आहलीं, बोगसवणें नासलें. सगळ्यांक दुसऱ्याक कितें केलें, दुसऱ्याक उलयलो, दुसऱ्याक हें करपाचें. सो देखून चड गरजेचें जी आमी उतरां उलयता आमचे उद्देशी न्ही, पूण आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी सदांकाल जो कोण आतां आमी तुमी देवाचें उतर आयकता थिंगा इतली दर आमी सदांकाल हे येता. कित्याक देवाच्या उतरान आमकां देव आमकां शिकयता. देवाचें सजवण आमचे भितर आसा, आमच्या भितर सगळें आहा, जेजून आमकां सगळें दिलेलें आहा. ताचें सगळी करपा म्हळ्यार कितें, करपा म्हळ्यार कोणाक खबर आहा, ग्रेस.
करपाक जे आमकां कितें आसलें आमचे कुडी दुयेंस पिडा रोग रात सगलें जें कितें वायट आहलें आमी सोरो सिगरेट सगलें जें कितें आमचे कडेन आहलें आमकां आहलें सैतानान दिलेलें आमकां हें सगलें सैतानान दिलां ह्या संवसाराच्या गाडीन दिलां देवाक घेवंक ना हें देवा कडच्यान कांय येना देवा कडच्यान सगलें बरें येता जी उतरां आमी उलयता ती सुद्दां देवाची आमी जेन्ना देवाच्या उतराची पयत पुस्तकांतली उतरां उलयता ती बरी उतरां वचून दुसऱ्याच्या जिवितान बरेंपण करता नाजाल्यार कितें जाता एकामेका मदें वायटपण घोव बायलां मदें वायटपण भुरग्यां मदें वायटपण भावा मदें वायटपण भयणी मदें वायटपण केन्ना हें वायटपण जाता जेन्ना आमी दुसऱ्याक भोगसूंक तयार ना भोगसवणे उद्देश आमकां सगळें मेवता आमचो भावार्थ जाय फकत आमकां भोगसूंक भावार्थ ना जाल्यार आमी भोगसूंक शकना कित्याक पयत आत्म्या उद्देश आमी तो आमच्या भयण्यांनी घालूंक जाय पयत आत्मा आमकां आदार दिता आमकां शिकयता ताची जाणवय आमच्या काळजांत सदांकाल रिगल्या सदांकाल तो आसा आमच्या भितर आमी नाका जाल्ली उतरां उलयता आनी आमी उही जाली म्हज्या जिवितान हांवें तें केलेलें सगलें हांव म्हाका कितें डॉक्टरान सांगलो तो रिपोर्ट उलयतालो हांव सदांच काल सांगलेलें तेणें आयज पासून हें करून जेन्ना देवाचें उतर आयकोन एकदां दोनदां आमी सदांकाल आमचे कडेन मोबायलाचेर रात दीस चालू आसता घरांत न्हिदताना सुद्दां चालू आसता उठ्ठाना सगलें आमी उठले दिसा चालू बंद सुद्दां जालें जाल्यार उठ्ठाना आमी चालू करता कित्याक देवाच्या उतरां जो जेजू खूब आपल्या उतरांनी उलयता आमचे कडेन आनी जें कितें आहा ताचे उद्देशी आमी न्हिदता आमचो आत्मो न्हिदना सदांकाल आमचो आत्मो जागो आसता उगडास पळयना जो आमचो आत्मो आयकता ताचे उद्देशी जें कितें आहा म्हाका म्हाका सगळें तुवें हें दुयेंस पिडा सगळें आहलें हें गेलें देवाचें उतर आयकोन केन्ना गेलें म्हाकाच खबर ना एक थोडे कांय दिसांनी जेन्ना हांवें पयलें सगलें न्यू क्रिएशन आमचें कालागूट आसलें थिंगासर आमी वताले थिंगासर ब्रदर आसूं वयतालो सो ब्रदर आतां चालू आहा थिंगा पूण तें दुसरें करता आमी ब्रदर करता सो थिंगासर वचोन म्हाका जेन्ना 2012 गेलो देवाचें उतर आयकोन सदांकाल जेन्ना हांवें दुसरी खबर एक म्हणल्यार कितें दुसऱ्या भोगसवणें जें म्हज्या काळजांतल्यान म्हजे कडेन जायनासलें हांव खूब म्हणटालो हांव म्हज्या भावाक भोगशिता भयणाक भोगशिता हाका भोगशिता ताका भोगशिता तांकां भोगशिता जायनासलें जेन्ना म्हाका तो फुडल्यान दिसतालो पळय की तितलो पयस आहा तो 100 मिटर पयस आहा थिंगासर दिसल्यारूच पुरो म्हजे भितर गिरोण चालू जाता म्हणजे विचार येताले सैतान घालतालो म्हज्या विचार पळय तेन्ना देवाचें उतर म्हज्या तोंडान नासतालें पळय तेन्ना जेन्ना हांवें देवाचें उतर आयकोन हांवें भोगसण मागलें आनी देवाक जेजूक सांगलें जेजू तुवें म्हाका बरें पळयलां सगळी बरी भलायकी बरी पाव सगळें बरेंपण तुवें दिलेलें आहा तुजी कृपा दिलेली आहा तुजें सगळें म्हजें भितर जें कितें तुवें बरेंपण सासरी जिवीत तुवें दिलेलें आहा तें जिवीत आयज हांव जियेता म्हजे उद्देशी न्ही पूण तुजे उद्देशी जो आयज हांव जियेता तो हांव न्ही पूण क्रिस्त जो म्हजे भितर जियेता तो जीव हांव आयज जियेता ताचे उद्देशी ही आमी जर चलत न्ही भाव भयणांनो आनी भोगसवणें एकदम गरजेचें भोगसवणें दिनासतना आमच्या जिवितांत कांयच जावचें ना तितलें देवचें उतर हांवें म्हज्या जिवितांत हांवें तो एक वर्स केलेलें सारकें वेतालो मागणें आयकतालो हांव सगळें 2012-13 पासून जालें तरी कांय जायनासलें म्हज्या जिवितांत हांव वेतालो आयकतालो देवाचें उतर परतून येतालो भाव भयणां कडेन झगडटालो रिटेडाक वचोन 1, 6, 7, 8, 9 म्हयने देखून तरी इतलें व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक पयलीं म्हाका तें नासलें न्ही देवाचें उतर जेन्ना आमी देवाच्या उतराक वेळ सारता आज वेळ सारिनासलो मागीर कितें करतालो रिटीर करतालो जॉन्सनाचें आयकतालो आनी येतालो आनी आहा थिंगासरूच म्हाका कांय पडलेलें ना मागीर बरी येता एक फावट जेवलो की मागीर 8 दीस पुरो म्हयनोभर पुरो आनी थंय जातालें पूण ना आमी सदांच आमचे कुडीक जशें आमी जेवण जाय तेच बरी आमच्या आत्म्याकूय जेवण जाय जेन्ना म्हाका हेची सजमोण गोवली तेन्ना हांवें म्हाज्या भाव भयणां सगळें काळजांतल्यान बक्षिलें पयत आत्म्याच्या उद्देशी बक्षिलें आनी जेजू कडेन भोगसवणें मागून हांवें दिमयेर काडून ताका सगळें जेन्ना भोगसवणें मागून ताका बक्षिलें काळजांतल्यान पयत आत्म्या उद्देशी म्हज्या उद्देशी न्ही आमचे उद्देश आमी कांयच करूं शकना जेन्ना कोणें दिसता न्ही आमी तेन्ना आमकां वायट विचार सैतान घालता म्हाका कितें जालें जेन्ना हांवें पयत आत्म्याच्या उद्देशी सगळें सारकें होल हार्टेड सारकें भितर पयत आत्म्याच्या आदारान ताच्या आदारान जेन्ना हांवें सगळ्यांक बक्षिलें त्या दिसा सावन आयज देखून म्हाका 10 वर्सां जालीं जें कांय वापरलें दुयेंस पिडा सोरो सिगरेट आल्सर एसिडिटी जॉन्डिस प्रेशर हें सगलें नाश जावन म्हाका सोडून गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आर्गा तुका जेजू कशें जालें देवाचें उतर आयकलें म्हूण जायना भाव भयणां
आमचे भितर भोगसवण्याचे आमकां जेजून आमकां भोगसोन बसयला न्ही. आमी कितली पातकी आहली, आमी कितली वायट आहली, आमी सगळे वायट आदारताली, सगळे कितें करताली. तरी आसतना आमकां आपलो जेजून आपलो आमी जशी आहली तशीच आमचो मोग केलो न्ही. जेजून आमचो तसो मोग केलो जशी आमी आदली पळय तरी पातकी देखून आहली, वायट कितें केलें तरी आसतना आजून पासून आमचो मोग करता जेजूनी. आमकां कितें वायट केलां जेजून कांय ना. आमी बरी बोले सावली ना. फकत आमी आमच्या मनाची भोवसणी करूंक जाय, आमची उतरां बदलूंक जाय, आमच्या कोयण्यांनी घालूंक जाय आनी दुसऱ्याचो मोग जो जेजून आमकां मोग दिला, जेजूचो मोग जो म्हज्या काळजान आसा, जी बरी बियां जें देवाचें उतर जें म्हज्या भितर आसा ती आमी आर्गां दिवंक जाय, दीण वाचूंक जाय. रात दीस कितेंय काळ कितेंय प्रॉब्लम येवं, जशें कितें हांव सिस्टर आयकलें न्ही, एक सिस्टर आमची टेस्टमेंट दिली कितें ताणें गिरेस्तकाय पयली गिरेस्तकाय पयली आनी गिरेस्तकार कशें ताचेर दुरुपयोग करतालो. थंय ताणें कितें म्हणलें आमकां गरीबसाणेन म्हाका म्हज्या भुरग्यांक वाडोवंक दी. जें जिवीत ताणें उलयलें तेंच ताचें घडोवन आयलें. जेन्ना ताणें आपली मनाची भोवसणी केली, देवाच्या उतराची आड ताणें केलेली पळय ती सगळी ताणें उतरां जिवितांतसून ताणें नाश केली. ताणें ताका हुकूम घालो आनी म्हज्या जिवितांतल्यान वच आनी जें कितें हांवें चुकोवन उलयलां तें नाश जाता त्या खोल दर्यान वचून पड. ही उतरां आमी उलयले. ताचे उद्देश आयज इतलें सासणीक जिवीत, सुपरनॅचरल जिवीत जियेता ताचो भोवताची भुरगीं सगळीं. कित्याक जेन्ना आमी आमची उतरां बदलता आनी जे उतरां बदलून आमी ती आमच्या कोयण्यांनी घालता, भावार्था उद्देशी आमी कोयण्यांनी घालता, तेन्नाच आमच्या जिवितांत सुफल जावन येयलें. तशेंच म्हजी जी दुयेंस पिडा सगळी आहली सगळी देवाच्या उतरांत सुचून सगळें गेली न्ही. आनी आयज म्हाका 10 वर्सां जाली. एक टॅबलेट न्ही डॉक्टरा कडेन वचोंक ना. एक टॅबलेट न्ही जें आहा पळय आयज पासून टॅबलेट घेवंक ना डॉक्टरा कडेन. 10 वर्सां जाली. 10 years पास. पळय देवाच्या उतरां उद्देशी देवाच्या उतर हांव आयकोन आनी फकत भोगसवण येता. राग येता न्ही, राग येतलोच. बायबलीन बरयलां आनी सगळ्या भयणीक शिकयलां न्ही, राग येतलोच. पूण रागा वयली जैत व्हरपाक आमकां कशें कोणाचे आदाराक पळय तोप्याचे उद्देशी कहो वतलो देवाच्या उतरां उद्देशी. देवाचें उतर जें आमच्या भितर आहा, आमच्या काळजान बरें बी आहा तें जें बी आमी घेतलेलें आनी ताचे उतरां उद्देशी त्या उतरां उद्देशी आमी उतर उलोवन आमकां पळय तोप्याचो जो आमकां देवान कृपेन भरलेली आहा तें करपाक आमकां पुरो. देवान सांगलां आमी म्हणटा आमकां म्हणूंक जाय सदांच. बायबलीन बरयल्लें आहा कित्याक आमकां सांत पावल बी सगळे हाचे बरयल्लें आहा न्ही. ते कितले बी आसले वायट आहले पूण देवान तांकां विचारताले. त्याच भशेन आमकांय ताणें आमी बरी बोरजा आमकां सगळें दिलेलें आहा. आमकां कांय वायट करूंक ना, पयस कांयच वायट करूंक ना. कित्याक आमकां ताणें अशी रचलेली आहा की आपल्या सारकी. आनी जेन्ना आमी जर म्हणटा न्ही आमी देवा सारकी आहा जाल्यार आमकां दुयेंसां विसान येता, दुयेंस पिडाक विसान येता. जेन्ना वायट राग कोणाक राग करता, कोणाक वायट उलयता, वायट विचार हाडटा, त्या उद्देशी आमी देवा कडच्यान आमी पयस जाता. देवाक मानवलेली जायना. देवाक आमी मानवलेली जातलें जाल्यार कितें आहा आमचें कांयच करूं. जे देवान आमकां मोग दिलेलो आहा, देवान आमकां भोगसयलें आहा, देवाक आमकां भोगसवण्या उद्देशीत आमकां भोगसयलें आहा, भोगसवणें दिलेलें आहा, त्याच उद्देशी आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय. दुयेंस पिडा पयलीं येता कित्याक लागून येता. राग हें जें आहा पळय तो आमी भितर हाडून दवरता न्ही, ताका आमी आमच्या जिवितांत कितें करता सगलो आमी आमच्या काळजान रोवन ते बी आमी घालता आनी तें व्हडलें झाड करता. व्हडलें रूख जालें मागीर तें काडपाक आमकां जायना. व्हेरी डिफिकल्ट. मागीर आमी हिंगाच म्हणटा म्हाका आर्थरायटीस आहा, म्हाका जॉन्डीस आहा, म्हाका आल्सर आहा, म्हाका हें आहा तें आहा. तें म्हज्या जिवितांत हांवें घडलेलें जायना आमचे कडेन. कितें कशें जातलें. देवाचें उतर सदां काल आमी आमच्या मुखार दवरूंक जाय, मुखार हाडटा चालू हें करूंक जाय, उतर उलोवंक जाय. ना जाल्यार तरी कितें करूंक जाय आमी देवाचें उतर जें आमचे कडेन आहा तें पयत पुस्तक आहा, पयत पुस्तका उद्देशी आमी खंयचो एक स्क्रिप्चर घेवन आमी उलोवपाक जाय. देवान कितें केलेलें. जेनेसीस 1 देव पळय देवान कितें देवान पळय कशें कितें केलें पळय तें देवान उतरां कोणी उलयली आनी देवाच्या उतरां उद्देशी ताणें कितें घडोवन हाडलें, ताका कितें जाय पळय तें. पुस्तक पयलें बरोवपाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. बरोवपाक देवान कितें केलें. स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. पूण पृथ्वेक आकार नाशिल्लो. कांयच नासलो. समधी केलेली सगळें थिंगासर जें कितें सैतानाचें आहलें पयलें काळोख दुयेंसां पिडा
सगळे आहले समधी काळोखान बुडलेलो समधीर काळोखान बुडलेलो आणि देवाची शक्ती उदका वयर वचताली आणि देवाची शक्ती उदकाचे वयर वचताली म्हणजे ती देवाची शक्ती कितें जाताली देवान सगळे रचून हाडले आणि ठीक आसा देवान पळयलें न्ही काळोख आहा सगळे काळोख आहा आणि आता देवान कितें केलें देवान म्हणलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो आणि हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आणि हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो प्रेज द लॉर्ड कितें केलें देवान आपणाक जाय पळय तें उलयलें आतां आमच्या जिवीत मरण आमच्या जिबेचेर आहा न्ही आहा ना आयकलां न्ही सो आतां आमी कितें करूंक जाय जेनिसुद्दां देवाक सांगलें न्ही पृथ्वेक सगळें आहलें देवाक आपणाक कितें जाय पळय तें उलयलें ताका बरें जाय आसलें न्ही ताका काळोख नाका आहलो सगळें ताणें पळयलेलें तेन्ना जेन्ना काळोख म्हणजे सगळे कितें आमचे प्रॉब्लम्स इश्यूज कितें जें कितें मेवसण आहा रात सगळें आहा पळय तें आहलें थिंगा पूण देवान तें विचारून काडूंक ना देवान म्हणलें कितें उजवाड जा म्हणजे कितें आमच्या जिवितांत देवाचो उजवाड हो जावन आसा देवाचो उजवाड आमच्या जिवितांत देवाक कितें जाय आसलें ताणें घडोवन हाडलें त्याच परी आमी आतां आमकां देवान दिलेलें आहा न्ही ताणें आपलें उतर दिलेलें आहा ताणें आपलें सगळें आमचें बरेंपण भलायकी साव दिलेली आहा आमकां ताणें आपले सारको रचलेलो आहा उगडास धरात सदांच हें नियाळ करात आमी जावन आसा जेजू क्रिस्ताची आकृती जेजू क्रिस्तान आमकां आनी जेजू क्रिस्ताची कूड आमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी जेजून आमकां आपले सारको रचला जेन्ना तेजून आमी म्हणटा न्ही म्हाका जेजून आपले सारको रचला जाल्यार आमकां विचार कित्याक येता कित्याक आमी आमची उतरां कितें उलयता आनी कितें उतरां आमी उलोवपाक जाय पळय तेचेर आमी केन्नाच आमी दिना देन मन दिना देवाचें उतर आमच्या तोंडान आसता देवाचें उतर सदांकाल आमच्या तोंडान आसूंक जाय देवाचें उतर जर आमच्या तोंडान ना जाल्यार आमची सदांकाल आमच्या जिवितांत आमी आमचो नाश हें सदांकाल पळयतले कित्याक आतां आमी म्हज्या जिवितांत पळय कितें करतालो हांव सगळें सोरो पियेतालो सिगरेट ओडटालो कितें करतालो सगळें हें करतालो आयज काल कितले 10 वर्सां म्हज्या फुडें सुद्दां सारकें सुबारली दोळे नासताना सगळें आख्खें दोळे जाताले आनी खाज येताली सगळें जातालें आतां म्हाका 10 वर्सां जालीं एक कसली पिडा ना दुयेंस ना रोग ना कांय ना हांव एकदम बरे भलायकेन भरलेलो आहा कित्याक म्हाका जाय जाल्यार कोणी येताले म्हजे फ्रेंड सुद्दां आसले जेन्ना म्हाका देवाची सोजमळ मेवली देवान म्हाका कितें केलां देव इतलो पोश्टावलो आमी सदांकाल जें कितें जेजू क्रिस्ताक आमी खुर्सार पळोवंक जाय कित्याक ताणें कितले पोस्ट तुमी 2 मिनटां केन्नाय तुमकां कसली आडमेळ येता आडकोड येता न्ही भाव भयणांनो सदां तुमचे कडेन मागता 2 मिनटां जेन्ना तुमकां कसली आडको येता कोण तुमच्या घरांत दुयेंस पिडेती आसता कितें आसता न्ही 2 मिनटां न्ही जाल्यार 10 मिनटां देखून तुमी जेजू खुर्सार तुमी पळयात ताची कूड कसली पोश्टावल्ली आहा ताका खेळ मारलेले आहा ताचे रगत ताचेर मांस सगळें उलगडलेलें आहा जशें हाका कोणाक हें करता पळय आमी ते मांस कातरता न्ही ते आसता पळय तो मांस कातरून तेका हें करता सेपरेट करता तोहे ताचेर ते चाकून मारून ताणें सगळें केलेलें आहा सो तुमी ताचेर नियाळ करूंक जाय आमी नियाळ करूंक जाय हांवें जेन्ना तोहेंच हें देवाचें उतर आनी हें घेवन हांवें सदांकाल आर्गां केन्ना कितल्यो म्हज्यो टेस्टमनी आहा म्हाका कितले देवसानां दाखयल्लें तूं तो हें जातलें पूण ना जेजू क्रिस्ताक हांव सदांकाल दोळे बंद करतालो आर्गां दीत रावतालो आनी जेजू क्रिस्ताक खुर्सार पळयतालो ताचे मुकुट घाला हाचेर तकलेचेर आनी ताका कांटे सारके इतले भितर रोयलेले आहा त्या हातूंतल्यान रगत वता आनी ताची आख्खी कूड रगत जशी आमी खुर्सार दाखयले तशी न्ही पूण आमी सारके ते बरयले आमकां विचार करूंक जाय कितलो तो पोश्टावलो एकूच जर ताचेर तें हें मारलें आमकां जर मातशी इल्ली सुय मारीत न्ही सुय तोपता न्ही कितें कांटो तोपता हांव वयस करता न्ही कितल्या व्हडल्यान आमी हें करता कित्याक आमकां इल्लें जर दूख बी जाली जाल्यार आमकां इतलें दुखता आनी जेजू क्रिस्तान जर इतलें तांकां मारलेलें इतलें तांच्यांनी हें केलेलें ताणें कितें हाय हुय करूंक फाव नासलें कितें तुमी न्हिदल्या प्रेज गॉड कोणूच जबाब दिना हालेलुया कितें बरें लागोंक ना दिसता कोणाक कितें देवाचें उतर
पयस गड आहा न्ही बरें बरें शिकोवंक मेवता न्ही आमकां ओतम्याचें जेवण आमकां कितें तरी शिकोवंक मेवता सजमोड मेवता कोही मेवता पळयत ओतम्या उदेशी जो हांव उलयतां तो हांव न्ही जो म्हजे भितर सान जेजू क्रिस्त जो आयज आहा म्हजे भितर ताचे पळयता ओतम्या उदेशी तो उलयता म्हाका कांयच खबर ना हांव कितें आयलोलो एक 2-3 हे घेवन पूण खुंयसान खंय पावलो पळय सदांकाल आमी पळयता आमी स्क्रिप्चर्स बरोवन हाडटा दुसरे हे करता स्टडी करता आनी पळयत वचपाक आपले आपणाक जाय पळय त्या उद्देश तो वता आमचे उद्देशी न्ही आमी आतां प्लॅन करून हांव हाचे उद्देश आयलोलो हे शिकयतलो पूण पळयत वचपाक पळय खुंयसान खंय हें केल्लें कित्याक ताची येवजण जेजूची येवजण आमकां कितें जाय पळयत वचपाक जाय तें शिकयता त्याच बरी जेजू क्रिस्तान पळय इतल्या सांगलेलें न्ही आमकां हे मातशें जर लागलें जाल्यार आमी हाय करून हें करतात मातशें कितें ती सुय मरे ती मातशी इल्लें हें करून आनी जेजू क्रिस्ताचे इतले पोस्ट आमी कितें इतले दोळे धांपून हें करता म्हणजे तो कांयच न्ही म्हणजे आमकां दुखता तें आमचें दूख जेजू क्रिस्तान इतलें केलां तें आमकां कांयच ना वालोरूच ना ताचो वालोरूच ना कित्याक आमी ताचेर विश्वास दवरिना आमी तेणें कितें केलां पळय तें आमच्या काळजांत रोवंक ना आमी आयकोता पूण तें जें कितें ताचें इतलें कश्ट भाव भयणांनो पळयात तुमी आमच्या जिवितान आमच्या हातूंत काजारी जिवितान आमच्या भुरग्याच्या जिवितान सगळ्याच्या जिवितान आमी कित्याक सकयल पडटा ते विचार करात मातशे तुमी दोळे धाकात विचार करात कित्याक लागून कित्याक आमकां देवाची येवजण आनी देवाचे कश्ट आमी पळयना देवाक आमी केन्नाच पळयना म्हज्या जिवितान हांवें केलां तें हांव तुमकां म्हणिना हें हांवें केलां जेन्ना हांवें म्हज्या मनाची नवसणी केली देवाची उतरां उद्देशी हांव सदांच आयकूंक लागलो देवाचें उतर आनी तेंच देवाचें उतर म्हज्या काळजांत जें बरें म्हज्या काळजांत आनी तो जमनीचेर तें बी पडलें आनी ताका हांवें बरें पोतपाणी घालून खंय गेलें आर्गां दीत रावलो गिडवाशीत रावलो कितल्यो म्हाका तायण्यो आयल्यो कितले आयले म्हजी आई सीक जाली कोण म्हज्या घरांत कितें प्रॉब्लम आयले म्हजेर कितें प्रॉब्लम जालो एक्सिडंट जालो हांवें जालो हांवें ताचेर नियाळ करूंक ना आयज हांव हेसर पळय काय बरो बेस बरयता कित्याक जो म्हाका जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडिसान जें म्हजें कितें आहलें तें व्हरोन दिता ताणें म्हाका आयज जें बरें जिवीत सासणीक फावो केलां बरें जिवीत सासणीक जिवीत आमची बरी भलायकी बरी आमकां कांयच ना आमी कित्याक लागून हें जाता फकत आमचे भितर आमी दुसऱ्या बद्दल वायट विचार सदांकाल हे म्हजे अनुभव जेन्ना हांवें म्हजे वायट विचार सगळे जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी सगळे भायर काडून जे ते म्हाका सोडून गेले बोगसोणे दिले आनी देवाचें उतर आयकून कितें जालें जशें एक बाकेट आसता न्ही एक बाकेट आसता आनी तातूंत उदक आहा उदक आसता आनी मेव आसता सगलो आनी तातूंत उदक आसता आनी आमी उदक हातून उदक भितर घालीत जाल्यार तें उदक साफ जातलें आनी आमी व्हरोन नवा पोलाक दवरता आनी नवो चालू करता फास्ट प्रेशर ह्या भाशेन तेंच कितें करता तें हें उदक प्रेशरान वेता प्रेशर मारता ताचेर न्ही नवो आसता फास्ट आसता न्ही स्लो आसता टूक 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 ना न्ही त्याच भाशेन तें कितें जाता ताचेर प्रेशर बसता आनी तें मेवसाण भायर पडटा तेच भाशेन आमचे जीव आमचें तोंड जेन्ना आमी भावार्थान तोंड उगडटले आनी आमी तेंच उतर उलयतले जेजू क्रिस्तान आसा म्हजो सोमी आनी धनी कितें आसूं म्हाका कितें आयलां हें कितें आहा म्हज्या घरान हें कितें जालां हें कितें सीक आहा ताचेर हांव नियाळ करचो ना जेजू क्रिस्तान कितें केलां हांव ताच्या कुडीक पळयतलो कोश्टावले कुडीक आनी ताचे उद्देशी जे म्हज्या घराणे म्हजे सगळे हाका म्हजे सगळे फॅमिलीक जे कोण म्हजे भाव भयणाक जावं म्हजे कोण दिसता खंय कितें एक्सिडंट जाल्लें आसा थिंगासर हांव सदांच तांकां थिंगा तो वेताना थिंगा रावन हांव मागणें करता गेले फावटी फाटले फावटी हांवें हांगासर थिंगा वेतालो पोंडा वेतालो प्रेज गॉड पोंडा वेतालो आनी 2 कपल आनी गाडी ती गाडी आयली स्पीड ब्रेकराचेर पडली दोगांय जाणां थिंगासर आनी थिंगासर सारकी हें जाल्ली सारकी जाम कमी तितलो कांयच ना तांकां लोक आहा गड्डी जाल्ले भरले हांव गेलो थिंगासर पयलो हांवें म्हणलें आर्गा तुका जेजू ह्या दोगांयक म्हणलें तांचे भितर दोगांय भितर जी येता जें कितें वायट आहा तुवें तांकां म्हणलें लांबाक जिवेक दिलेलें आहा आनी मरणान ताचेर कसलोच अधिकार ना आनी ती आतां ह्याच खिणाक उठोवन बसलेली म्हण तुका हांव 3 वाजता आर्गां दिता वाकाणटा एक भाव आयलो आनी ताका आनी ते भयण आहली हें आहा सारकें पडटा ताका मातशें उदक मारलें 2 मिनटां मागण्या पळय कितलो पावर आसता पळय तो जी आमी भावार्थान मागणें करता आनी विश्वासाचें मागणें आनी आमी ताचेर भावात दवरता आनी आमी स्वत मानता जेजू क्रिस्ताक आमी पळोवंक ना न्ही पूण तरी आसतना आमी म्हज्या जिवितांत खूब मिलाग्री पळयल्या हांवें
जेजू क्रिस्ताक कोण पळोवंक ना, पूण ताच्या उतरा उद्देशी, ताचे उतर, ताचो पवित्रत्व, ताची शिकवण तो सदांकाल सांगता आपूण तुमच्या बाराबर आसा. जेन्ना ही जर आमी आमच्या कोयण्यांनी घाली सदांकाल आमी जिवितान केन्नाच सकल करचे ना. आमच्या जिवितान कसलेंच न्ही, आमच्या फॅमिलीन कोणाचेच भितर न्ही खंयच कसलेंच कांयच वायट आमचेर येवपाक कसलोच ताका अधिकार ना, ताका कापा दिसना. कित्याक जेन्ना आमी आमचें तोंड उगडटले तेन्ना, समज जर आमी तोंड उगडना आनी समज ताका देवान कितें केलें पयलें आपलें उतर उलयलें न्ही, गांव आसलो सगलो उजवाड जा, कितें जालें ताका जाय पळय तें. त्याच भशेन आमकां कितें जाय, पिकोवणी जाय, बरेपण जाय, सावध जाय, सगळें कितें आमच्या घरांत सूख शांती जाय जाल्यार आमी कितें करपाचें, आर्गां दिवपाचें. आर्गां तुका जेजू आमच्या घरांत सगळें तुज्या आशिर्वादान तुवें आमकां बोल्लेलो आहा, तुजो आशिर्वाद आमच्या फॅमिलीन आसा. कितें हें वायट वो कितें पियेता ताचेर हांव नियाळ करिना, हांव ताचेर स्वत मानिना, पूण तुजें कश्टलेली कूड तुवें म्हणल्यार तुवें सांगलें म्हाका, तुवें भासायलाय, तूं म्हाका केन्नाच सोडचो ना आनी तूं केन्नाच म्हाका लोजेन घालचो ना, केन्नाच म्हाका कसल्या वायटान तुवें दवरचो ना. आर्गां तुका जेजू. ह्या उद्देशी हो म्हजो भावार्थ. जेन्ना आमी भावार्थान आमी तोंड उलोवन आमी आमच्या कोयण्यांनी घालून आमी ताचेर विश्वास दवरतल्या. कोणाचेर? ताचेर म्हणल्यार म्हजेर न्ही, जेजू क्रिस्ताचेर. जेजू क्रिस्तान आमचे पासून कितें केलां तितलेंच आमी दवरूंक जाय. ताचे कृपे उद्देशी आमकां सगळे भाव जालेले आहा. कृपेन ताणें सगळें दिलां आमकां, जें कितें आमकां आहलें आयज काल आमचें आर्थरायटीस, कॅन्सर, जॉन्डीस सगळें ताणें सगळें जशें आमी एक हें मारलां न्ही ताचेर तें खेळाचें हें मारून ताचेर मांस सारकें ओडून काडलां न्ही, त्याच भाशेन ताणें कितें केलें, जें कितें आमच्या भितर आसलें सगळीं मेवी वायट दुखां, पिडा, आल्सर, एसिडिटी ताणें हांवें गोड धरली आनी ताचें खाड सुद्दां ताचेर ओडून काडलेलें. ती जावन आसा दूख आमची दूख, आमचे भितर जें कितें वायट आसलेलें तें ताणें हातलें धरून मुळा सकट उपटून आमकां आयज बरें भलायकी बरी सावध दिलेली आहा. जाल्यार आमी आयज कित्याक भिकारी जिवीत जियेता? आर्गां तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमी जियेता? आमी नको आनी आमी देवाचेर विश्वास दवरिना. ताचे कोयण्यांनी ताच्या कृपेन आमकां भरलेली आहा. ती कृपा आमी केदीच वापरना. ताका कृपेचो आमी अधिकारूच आमी गाजयना, आमकां खबर देखून ना. सो मागीर म्हणटा आमी ब्रदर मातशें म्हाका मागणें कर आं, म्हाजें अहें जालेलें आहा, म्हजें चेडूं हिंगासर स्ट्रायकाक वेता, मातशें मागणें कर आं. मागणें कितें करूंक जाय आमकां? भितर जें दिलेलें आहा देणवस्ता वाखाणूंक जाय. वी शूड ऑलवेज कीप ऑन प्रेजिंग एंड थँकिंग गॉड इन एनी सिच्युएशन. इट मे बी एनीथिंग. कितें यो, गाणें यो, कितें यो, आमकां देवाचें उतर आहा. जेजू क्रिस्त आमचे भितर आहा आनी ताचे बळ, ताचे अधिकार ताचो आमकां दिलेलो आहा. तो अधिकार आमी गोंय केन्ना वापरतले? आमच्या जिवितान आमी केन्ना वापरतले? केन्ना म्हाका हें करून सारकें त्रासान पडलें, खंय आमकां कोणें कितें केलें देखून देवाच्या उतरान रावपाची, रिगून रावपाची आमकां चड गरज. आमी देवाच्या उतरान जो पासून रावना, जो पासून आमी उतरान रावना रिगून, तो पासून आमच्या जिवितान कांय जायना. म्हज्या जिवितान तेंच जालें. म्हज्या जिवितान कितलें म्हाका एक्सिडेंट जालोलो तें सुद्दां कितलें पळय मनासान वाचलां. म्हाका एक फावट एक्सिडेंट जालोलो, आमी बिजोले वेताले, हांव फुडें बसलोलो आनी तेन्ना ते ग्लास सगळे हाचे न्ही सगळे कदंबा बसयली आनी आमी ओटलीन करून फुडें गेले. आमचे सायडीन आहा आनी ती कदंबा पळय देवशिल्यान ताका देवळी वचपाची रायट सायडीन, ती रॉंग सायडीन आयली आनी आमचे मारली. म्हज्या दोळ्याक सारके आरशे सगळे भरले भितरले, कांचो आहल्यो न्ही, आरसो फुटलो, ड्रायव्हर सेफ, बाकीचे सगळे सेफ. हांव थिंगासर हें बसलो, म्हाका पळय तांकां मातशें लागलेलें आतां हेका, पूण म्हज्या दोळ्याक हें लागलें. पूण आयज देखून म्हजो दोळो एकदम जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कांयच ना. तितले 24 स्टिचीस पडलेले म्हाका हिंगा, 24 स्टिचीस ऑन टॉप ओवर हियर आनी भितर ते ग्लोब आसा पळय, काव आमचो हें आसता पळय ताका 4 स्टिचीस, टोटल 24 स्टिचीस. एंड टुडे आय कॅन रीड, आय कॅन सी एवरीथींग क्लियरली विदाउट एनी प्रॉब्लम. प्रेज द लॉर्ड. ही कोणाची? ही जेजूची येवजण, देवाची येवजण. कित्याक? देवान आमकां वेंचून काडलेलें आसा. जेन्ना आमी म्हणटा न्ही जेजू क्रिस्तांवान आसा म्हजो सोबी आनी दोनी आनी हांव तुजेरूच फाटी येता, म्हज्या जिवितांत कितल्यो अश्यो थोड्यो टेस्टमनी ना. कित्याक? जेन्ना आमी देवाचें उतर आनी पवित्रत्व आमचे भितर आहा ताचे उद्देशी आमी जियेता आनी जें कितें आमी आहा पळय बरीं उतरां, देवाच्या उतराची उतरां आमी उलयता, जें आमकां भासयल्लीं उतरां, आमकां शास्त्रीत जिवीत दिलेलीं उतरां, आमी केन्नाच ना मरपाचीं उतरां, आमी केन्ना इल्ले हाका देखून आमचेर हें करून आमकां आमी आमच्या स्वताच्या जिविताचो नाश करूं शकता.
भाव भयणांनो जाणा जाय आमी जी उतरां उलयता जें कितें करता आमची भुरगीं आसूं जावं कोण आमचो घोव आसूं आमचो देर आसूं आमी आमच्या स्वताचे फॅमिलीचेच आमी पाड करता आमी आमच्या तोंडान सगळें करता देवान आमकां सगळें आपले सारके रचलेली हांचो आमकां सदांकाल आमी उगडास करूंक जाय कित्याक आमी जावन आसा देवा सारके देवान आपले सारके रचलेले आसा जेन्ना देवान आमकां आपले सारको रचलेलो आसा तेन्ना आमकां कसलेच आमचे कुडीन न्ही कसलेच आमच्या जिवितांत कांय आडखळी ना दुयेंस पिडा कांयच ना हे आमी कशें घेता ओडून जेन्ना आमचे भितर जेन्ना आमचे भितर ओडसाण आसता दुसऱ्या बद्दल एकामेकाक बाचाबाची सारको मोग करप ना जेजूचो मोग आमचे भितर ना मोग ना म्हणजे आमी जेजू ना जे फॅमिलीन मोग ना म्हज्या फॅमिलीन पयलो तो आहलो मोग नासलो जेजू नासलो जेन्ना हांवें जेजू म्हाजो स्वामी आमी दोनी करून मागून घेतलो आनी हांवें सगळें ताका भोगसवाणें मागलें त्या उद्देश म्हजी आयज फॅमिली आयज आमी कितलीं वर्सां जालीं आमी उलयनासलीं कितलींच वर्सां जालीं इतलीं वर्सां आतां आमी म्हजी फॅमिली सगळी एक सारकी बरी आहा दुयेंस ना पिडा कांय ना कांय ना कांय ना म्हजी आई देखून एक हॉस्पिटलान लागली 15-22 दीस सारकी मेलिल्ली डॉक्टर सांगलेली कांय गॅरंटी ना कांय आमी ताका गॅरंटी ना बाबडी हाडले ताका दिली म्हाका भिरांत आयली भिरांत उद्देश हांव जेवंक लागलो मागीर कितें जालें पळय तो म्हाका दाखयलें तूं कित्याक भियेता हांवें तुका म्हटलं सांगलां न्ही हांव तुज्या काल सदांच तुज्या बरोबर आसतलो ताचे भितर जो हांव तुजे भितर आहा तो तूं तुज्या आईचे भितर आहा तुज्या मायचे भितर आहा तुज्या भावाचे भितर आहा तूं कित्याक भियेता तूं फकत आर्गांनी दिनवास बापणाचेर विस्वास कर हांवें विस्वास दवरून कितें केलें हांव अर्गांकीत रावलो आनी दुसऱ्याकूय मागणें करूंक लागलो हॉस्पिटलांनी जावं कोण कितें आहा पळय थिंगा सो तांकां सांगूंक लागलो देवाचें उतर शेअर केलें बाकीचे सगळे टटाक तांकां मास्क लायले तांकां कितें हें लायलें ऑक्सिजन लायलें सगळ्यांक काडलें सगळीं बसोन 2 दिसांनी कोण गेले कोण आनी 8 दिसांनी पूण म्हाका तो सयतान पळय कशें विचार घालता तुवें केलोय मागणें तुजें मागणें आयकलें ना तुज्या मागण्याक कांय फायदो ना तो दाखयता विचार येता आनी म्हाकाय ते एक विचार येता खरें म्हाका दिसता न्ही म्हजी आई सारकी आहा म्हजी माय सारकी हाचेर बेडीचेर न्हिदलेली आहा सगळीं आहा आतां म्हाका कितें जाय भिरांत येता न्ही सयतान घालता म्हाका करता टॉर्चर करता अरे हांवें म्हणलें तूं फोटी तुजेर म्हटलें हांव विस्वास दवरिना तूं फोटी म्हणलें तुका म्हणलें पयलो जेन्ना म्हणलें आमकां देवान रचलेली आसलें आपले रचले सारकी तेन्नाच तुका म्हणलें फोड मारून ताणें भायर दवरला आनी तुजी जीव तूं म्हणलें डिपेंड ना तुजी सुवात डिपेंड ना म्हज्या आईचे कडेन न्ही आनी ती 8 दिसांनी म्हणलें चॅलेंज मारता म्हणलें 8 दिसांनी म्हणलें ती उबी रावतली आनी चलोन घरा वयतली आनी खरेंच तशेंच जालें आनी 4-5 दिसां भितर डॉक्टर आयलो डॉक्टरान ताका टच करून मारली उडयन फूट करून सेन्सान आयली आनी ती आयज घरांत सगळीं चलोन भोंवन जी येता ती सगळी खाटीर आहली न्हिदलेली 15-22 दीस आहली आतां ती घरान आपलें स्वता काम करता कापडां धुता रांदता जेवता सगळें करता घरा कडेन आपली प्रेज गॉड कशें जालें म्हज्या भावार्था उद्देशी पयलीं उतरां म्हजी उतरां देवाचें उतरां हांवें म्हणलें तूं ताचे तुजेर बहुत विस्वास दवरचो ना म्हाका दिसता ती दिसोना भावार्थ कितें आहा जें दिसोना ती वस्त तें स्वत मानप आमी जेजूक पयला जेजूक पळोवंक ना कोणें कितले हाणें पयला पळय कर कितल्याक जेजूक पयला कोणें आं वय म्हणना काय म्हणना कितें रागार कितें म्हजें प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक्यू जीजस सो आमी देवाक पळोवंक ना न्ही जेजूक पळोवंक ना पूण कितें आमकां जेजूचें उतर आमकां पयलीं पुस्तक भासयता जेजू जिवंत आसा आयज काल आहा सदांकाल तो काल आयज फाल्यां सदांकाल आहा सो तो जर म्हणटा आपूण आहा आनी तो आमच्या भितर रावता जाल्यार म्हाका कित्याक ताचेर दुबावपाचो ताणें सांगलो आपूण तुजे भितर आहा तुजे भितर आहा पळय तपण्याचे उद्देशी हांव जावन आसा तुजो कंप्युटर हांवूच तो जेजू क्रिस्त खूब तो भितर आमचे भितर आहा तो जर म्हाजे भितर आहा तोच म्हजे भितर आईचे भितर आसा म्हज्या मायचे भितर आसा म्हज्या भावाचे भितर आसा सगळ्याचे भितर आसा हांव कित्याक दुबाव धरूं हांवें जेन्ना म्हज्या मनाची नवसोणी केली तें काडून उडयलें देवसारा म्हणलें तूं म्हणलें फोटकेरा म्हणलें तूं फोटकी रोस आनी फोटिंगाचेर म्हणल्यार कोण विस्वास दवरना जेजू क्रिस्तांव आसा आमचो सोबी दोनी तो सारको देव तो सर्वंडार सगलो आमचो देव तो खरो जीव जिवो देव तूं म्हणलें फोटींग वच म्हणल्यार आसत आनी त्या खिणाक 4 दिसां उपरांत म्हजी माय उठोन बसोन सगलें जें नाकांसान घालतालें तें काडून उडयलें जेवंक लागली चलोवंक लागली सगळीं खावंक लागली सगळीं जाली आयज प्रेज गॉड आर्गां जेजू कित्याक लागून आमी आमच्या मनाची नवसोणी करून कावजान जें आमचे भितर आहा बरें बी ताचे उद्देशी भावार्थान आमच्या कोयण्यांनी घालूंक जाय भावार्थ आहा म्हणटा आमी न्ही भावार्थ कितें आहा भावार्थ म्हणल्यार कितें जें दिसना आतां दिसना म्हजी माय ती खातीर आसली हांवें कितें केलें जें दिसना म्हाका दिसना न्ही दिसता कितें फकत ती सीक आहा पूण पेकोवणी खंय आहा दिसना त्या हातून न्ही आत्मीक वाठारांत
सो आमकां ती कितें आतां म्हाका दिसना ती वस्त म्हाका आतां दिसता त्या वाठारान हाडपाक हांव कितें करतलो म्हाका कितें करचें पडटलें म्हजो भावार कसो उत्पन्न जातलो देवाच्या देवाचें उतर जें म्हज्या काळजांत जाय तोय हांवें म्हणलें न्ही हांवें जिबेचेर जेणे वापरूंक लागलो आर्गां दिवंक लागलो दिनवासूंक लागलो जेजून म्हणलां न्ही आनी बायबल बरयल्लें आहा तुका कितें आडवड येवं जेतून तूं आपणाक आर्गां दीत राव तूं आर्गां दी भावाक दवर तुजें काम जालें म्हूण समज विस्वासान दवर Acts 16:31 बरयल्लें आहा न्ही Acts 16:31 प्लीज मातशें वाचता जेन्ना आमी न्ही विस्वासान एकलो आख्खे फॅमिली मध्ये जो एक भावार एकलो प्रेज गॉड एकलो कोणूय आसो माय आसो भाव आसो भयण आसो समज हांव आसो म्हजी फॅमिली ती अनबिलिव्हर जातली न्ही ते बिलीव ना ते जेजू हातून नासली पूण हांव आसलो न्हू जेजूच्या हातून जेजू म्हज्या भितर आहा हांव स्वत जाणा आसलो न्ही आनी स्वत कितें जेजून आमकां सगळी मेकळी भाव केलेली आहा आमकां दितलो न्ही आमकां ताणें भासयल्लें आहा की जेजू क्रिस्ताच्या उद्देशी जें कितें आमकां आहा तें ताणें सगळें आमचें सारकें मुळा सकट उपटून सारकें जें कितें पयलें आहलें ताणें काडून सगळें आपलें जें बरें जिवीत सासणीक जिवीत आमकां दिलेलें आहा तें आमचे भितर आहा तें आमी मानून घेवंक जाय प्रेज गॉड वाच ब्रदर 2016 Acts 16:31 प्रेज गॉड ताणीं ताका सांगलें सोमिया जेजूचेर भावार दवर सोमिया जेजूचेर भावार दवर कोणाचेर रमेश ब्रदरीचेर भावार दवर रमेश ब्रदरीचेर भावार दवर सिस्टर सुरिनाचेर भावार दवर कोणाचेर भावार दवर सोमिया जेजू कोण जावन आसा आमचो दोनी पिकोंडार राकोंडार आमचो सगळो जें कितें बरेंपण सगळें जेजू जावन आसा आमचो सोमिया दोनी फुडें प्लीज गॉड सोमिया जेजूचेर भावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोवन मेवतलें हालेलुया आर्गा जेजूक व्हडल्या ताळेची भेट दिवया प्रेज गॉड हालेलुया कितें केलें जेजूचेर भावार दवर आनी आमी कसलो भाव दवरता आं कोणाचेर भाव दवरता प्रेज गॉड खरें सांगात आं भाव भयणांनी दोतोरान यो तो सांगलें न्ही ताचेर तुका हें आहा तो भावार्थ आमचो न्ही त्या टायमार आमी आर्गां दिता देण वाजता आमकां त्यो तायणी आसतात न्ही तायणी येता आमकां कसले प्रॉब्लम इश्यूज येता आमी दिता त्या टायमार भिरां सगळीं भिरां देव व्हडलें आनी खंय कितें चलता अशिल्ल्यान चलता त्यो अशिल्ल्यान चलता तो घेवन खंय चलता म्हाकाच खबर म्हाकूय पडटा मागीर कितें जाता टर करून थिंगासर तें हातून हें जाता सारकें न्ही एक एग्जाम्पल अहें न्ही सगळो संवसाराक आख्खो भार न्ही तो एका उतरान इल्लें उतर जाल्यार आमी जेजून सांगलेलें जी उतरां भासयल्ली आहा ताची भासवणी आहा आमी ताका देण वाचूंक जाय आर्गां दिवंक जाय वाखाणूंक जाय त्याच टायमार हें दिसता तें मातशें पुरतें थोडे काळाचे पूण जे सासणीक आहा ते सगळें आमकां सासणीक जिवीत दिलेलें आहा केन्ना नास ना जावपाचें तें केन्नाच जेजून आमकां आमचे कडसून काडून घेवचो ना आनी ताणें म्हणूंक ना की तूं म्हाका भिरांत तूं म्हाका आर्गां ना दिली हें दिली तरी आसतना जेजू आमचो मोग करता आमी फकत आमचें तोंड उकडून आर्गां दिवंक जाय दीन वाचूंक जाय व्हडल्यो आडगड्यो आडमेळ्यो येतल्योच आमकां कितें आमी बरें हितून जियेतले म्हूण ना पूण आमकां त्यो तायण्यो दुयेंसां पिडा हें सगळें येतलें कित्याक हो संवसाराचो जो राजा आहा पळय तो तुका घेवन तुका बरेंपण नाका ताका तुका जेजूचे कोण हें आयलेलो नाका तूं ताचे कडेन गेलेलो जाय आनी आयज काल कितलो लोक ह्या आख्या संवसारान सगळें तो हें करता पूण नाका जाल्लें भासयता ताचेर विस्वास दवरता विस्वास दवरलो कसलो विस्वास भावार दोन भाशेचो आसता देवाचो भावार आनी ह्या संवसाराचो जे कोणी देवाच्या आड उलयल्या तो भावार पूण आमकां कसलो भावार दवरपाचो चड गरज आतां म्हणलां न्ही जेजूक आमी पळोवंक ना जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता ताचेर नियाळ करता ताचेरूच फकत रावता तोच मनीस आनी जो स्वत मानून जेजू क्रिस्त आपलो सोबी मानून घेता तोच ह्या संवसारान सुटका पावोवंक जाता नाजाल्यार आमकां देवाच्या उतरान जर आमी जर आयकना आनी देवाचें उतर आयकलें सोडून दिलें आनी घरांत कोणूय सीक पडलो ब्रदर
Sister Verena, please pray for my daughter. She is not well, so she's so serious now. Please, 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 no sister, please, please, please. Request is begging. भिकाऱ्याचं हे करपाक दिला भीक मागपाक. देवान काय बरें आमकां सासणेक जिवीत दिलेलें आहा, आपली करपा दिलेली आहा, सगळी दिलेली आहा. भिरांत कित्याक आमकां भिरांत येवंक जाय? भिरांत कोण घालता? तो सैतान घालता. मातशें कितें जालें तकली फोडली जाल्यार कडकडटा. म्हाका आतां आयज सकाळीं म्हाका उठोवंक जायनासलें, आर्गां दीत रावलो हांव. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. उठलो झाडार उठलो, तोंड धुलें, सगळें आयलें हिंगासर पावलो, प्रिचींग केलें. कोण पळय तो म्हाका दिलो न्ही आदार. जेजू क्रिस्तान म्हाका दिलो आपलो बळ. जेजूचें बळ हे म्हजें बळ न्ही. आमी फकत ताच्या बळान जिवंक जाय, जेजूच्या मोगान जिवंक जाय, वखसवण्यांनी जिवंक जाय. वखसवणें ना जाल्यार कांयच आमच्या जिवितांत ना. आमी कितलें मागणें करता आनी कितलोय परफेक्ट जा, टू द टॉप ऑफ द पास्टर जा, टॉप ऑफ द ब्रदर जा, टॉप ऑफ द सिस्टर जा, हेचे वयर जा. देवा फुडें आमी वयर न्ही. जेजू क्रिस्त सदांच वयर. जेजू फोटो मारलेलो आहा न्ही हिंगासर. जेजू जावन आपले हात पळय, जे ताचे कडेन जायनासलें तितलें सगळें ताणें आपल्याक कितें जायनासलें हे हात आहले ताचे न्ही. खुर्सार हात ताणें मुख घेवयल्ले न्ही. ताचे कडेन तरी जायनासलो तो भार येलो, अजेचो भार, आमचो भार. ताणें आपले कुडी बेगून ताणें सगळें आमकां सासणीक जिवीत दिलेलें आहा. आयज काल आमकां कसलें नाका जालें जिवीत जिवपाचें आहा. दुयेंसी पिडा जिवीत दिलेलें आहा ताणें आमकां सासणीक जिवीत दिलेलें आहा. आमी हुडक्यो मारूंक जाय आयज काल. आयज हुडक्यो मारूंक जाय आमी संवसारान हें करून. आनी दुसऱ्याकूय जें आमी घेतलां हें फुकट तेणें आमकां दापडून दिलें आहा. आमकां तेजें खुर्सार ताणें सगळें खिडोवन तें आमकां फुकट दिलेलें आहा. आमकां कश्ट कांय करूंक ना. जेजू क्रिस्त कोण जालोलो आहा. ताणें इतलो घाम गळयलो, सगळें ताचो घाम सगळें पळय. आमी केन्ना म्हणटा कितें आहा, मानसीक आहा, दुयेंस आहा, म्हजीं भुरगीं शिकोना, हें कितें खंय आहा. मात करून आमी आतां ह्या फुडें तुमी जेन्ना कसलेंच कोण कितें तुमकां सांगू, कोण कितें आयलो, कितें म्हणलें कोणें तुमच्या घराक सुद्दां कसलें कितें इश्यूज जाले, प्रॉब्लम जाले, सीक आयले, जेजू खुर्सार पळय आर्गां दीत राव. आर्गां तुका जेजू तुवें सांगलें हें खुर्सार. 1 Peter 2:24 आमकां कितें सांगता? जेजूच्या गायाच्या म्हारा उद्देशी आमी ताच्या गाया उद्देशी आमी बरी जातेले आमी. आतां घेवया मागीर तो स्क्रिप्चर. पूण आमी नियाळ करूंक जाय. आमी ताचें नियाळ करना. आमी कितें करता जें कितें आहा फटाक करून मागीर कितें आहा पळय जाल्यार आमकां फाल्यां मागणें आसतलें. मागणें मारगांव आहा, फाल्यां वास्को आहा, थिंगा ग्रेस गॅरेजीन आहा, थिंगासर या जादरबाय येतलो. मागीर थिंगा प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. देवाचें उतर जाणो, देवाचें उतर आयकून देखून आमकां येता. कित्याक आमकां हो जो सैतान आहा पळय सारकें दोळे सारकें बंद करता. आनी जेन्ना आमी केन्ना कितें करूंक येता पळय त्या टायमार आनीक करता तो. आमकां कितें करता? आमकां नाका नाका जाल्ले आमचे विचार घालता. पळय तूं हो हाय, तूं हो हाय, तूं हें हाय, तूं हो जातलो पळय, तुका हें दूख आहा. मागीर आमी कितें करता? दूख करून ताका कितें करता? तें दुखी खाला आमी आख्खे संवसारान ताचेच खाला आमी जियेता. आमकां आमी तो सुद्दां काडीना. आर्गां तुका जेजू तुज्या गायेन तुवें म्हणलें तुज्या गायेन आमी बरी जाल्या, तुवें आमकां पेकोणी फावो केले. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. अशें 2 मिनटां म्हणून पळय कितें म्हज्या आमी जिवितांत सिस्टर बरें सांगता. जेन्ना म्हाका कितले फाटले फावट पाड करून म्हाजे हे धपोर आपडलेली, इतले नेटान आपडले न्ही टॉयलेटान थिंगासर, इतली दूख आयली. हांव दोळ्याकड सारको करून म्हाजें हें जालें आनी दुखोवंक लागलें हिंगासर. धपोर हें धेंपर. आतां कितें करता? सदांच हांव म्हणटा थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू. चालूच आसता आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. आनी मातसो कुठे ना ऑफिसार गेलो. म्हाज्या ऑफिस कितें पांयसो दुखता, पांय दुखता. हांवें ना खंय रे, हांव सारको चलता. कोण सांगता पांय दुखता? ना कुठे जाय कोण म्हाका दिसना म्हणलें. कित्याक हांवें कित्याचें सोक मारलें? म्हजे पेकोवणेचेर न्ही, जे दिसना म्हाका दुखता. पूण म्हाका कितें हांव पेकोवणी, म्हाका दुखना. जे दिसना त्या वाठारांत म्हाका दिसता त्या वाठारान हाडूंक जाय न्ही. हांवें जर वयर रे सो सारकें दुखता रे हें करून मागीर कितें केल्लें ताका हांवें देवाच्या वयर उबारतलो आहलो, देवाक सो फाटी घालतलो आहलो. सो देवाक आमी सदां कितें करूंक जाय? कितलेंय ताळणे यो कितें यो आमी सदांच देवाक वयर उबारूंक जाय. आर्गां दिवंक जाय, लीन वचूंक जाय. तुमी आमी कितें सदांच बरें जिवीत जियेतलें म्हणून ना. आमकां जिवीत बरें सदांच जियोवपाक आमकां जेजूची आनी देवाच्या उतराची जाणवायेन आमी जेन्ना आमी तोंडांतल्यान उतरता, भावार्थ उपदेश आमी आमच्या कोरड्यांनी घालतले आनी तें जें दिसना तें आमी आमच्या वस्तू वाठारान हाडटले, दिसता त्या वाठारान हाडटले. त्याच उद्देश आमकां पेकोवणी फावो जातली. नाजाल्यार आमी सदांच थिंगाच उरतले. तूं कितलेंय कर, कितलेंय मागणें कर, आनी तूं दुबाव दवर,
दुखता मरे आर्गा तुका जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका हें कितें ऑन भावार्थ कितले दूख देखो दूख आसली तुका पोटान दुखो तुका तोकली दुखो हात दुखो हें दुखो कितेंय जावं कित्याक जेजू कसलीच दूख नासली जेन्ना आमी आमच्या काळजांसान आनी आमी तोंडांसान उतरतले भावार्थान आमच्या कोरड्यांनी घालतले आमचो भावार्थ दिसना ती वस्त न्ही जेजू पळोवना जेजू सांगला तुज्या गाया उद्देशी हांव बरो जालो सो म्हाका हेचेर कितें हांवें मातशें म्हाका तें दिसता ती वस्त दुखता हें कितें आहा तुका इश्यू तें मातशें वखता 1-2 दीस आसतले तूं जर भावार्थान तुज्या कोरड्यांनी घालून ते सोत मानशी आर्गा तुका जेजू हें कितें दिसता तेजेर हांव सोत मानिना तुजेर हांव सोत मानता कित्याक तुका हांवें पळोवंक ना बरी आसतना तुजेर हांव सोत मानता हें म्हज्या जिवितांतलो नाश जावन म्हाका बरी भलायकी बरी सावध सगळी आमची घरांत बरी भलायकी बरी जीव बरी तुजें सासणीक जिवीत आमी जियेता आर्गा तुका जेजू इतलें जावंक जाय आमचें आमी केन्ना आसता सगळीं आमी ती हाचें कितें प्रॉब्लम इश्यू कोणें कितें म्हणलें कोण कितें हें करता तें करता हें जायना जाता पडटा पूण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट एकदम आगोट आमकां तें कित्याक सांग जो पासून आमी देवाचें उतर सदांच आमच्या तोंडान दवरिना आनी तोंडांसान आमी आमच्या काळजान रिगोवन तें भायर काडिना न्ही तो पासून आमचें कांय जावपाक जायना जावचें ना आमी म्हणटले आमकां भावार्थ आहा आमी भावार्थान जियेता आनी हें करता पूण मागीर तशेंच जाता म्हज्या जिवितांत तशेंच जालें म्हजें कितें जालें मागीर हांव जेन्ना तोंडासान उचारूंक लागलो थँक्यू जिजस विदीन 15-20 मिनिट्स म्हजो पेन इफेक्ट ना कित्याक हांवें फकत कितें केलें म्हज्या मनाची नोंदणी करून कितें केलें हांवें फकत देवा जेजूचेर कितें सांगलां दिसना दूख आहा पूण दिसना दूख जेन्ना दूख केन्ना वयतली जेन्ना दिसना त्या दिसना ती वस्त म्हज्या वाठारांत हाडपाक म्हाका भावार्थ म्हजो घालूंक जाय न्ही भावार्थान म्हाका उलोवंक जाय हो म्हणटात भावार्थ तो दिसना तुका कितलेय प्रॉब्लम येतले पूण तूं जेन्ना तोंडान सांगता उलयत रावतलो भावार्थ तो कोंड्यांनी घालतलो तो भावार्थ वचून तुका तो दिसना त्या वाठारांतसून दिसता तें कितें सगळें नाश करून उडयतलो जें कितें आहा डिफिकल्टीज आहा तुजी कोर्ट केस आहा कितें आहा तुका 1 दीस 2 दीस 10 दीस 15 दीस लागतली कित्याक तुज्या भावार्थाचेर निर्भर आहा तुजो भावार्थ तूं कितलो वापरताय पळय तो नाजाल्यार तूं भावार्थ आहा आनी 2 दिसां जायना मरे तो तें आमी करूंक जाय कशें करूंक जाय आमी त्या मनशाक कोणें आमचे कोर्ट केस केला आमी आमकां कोणें कितें वायट केलां आमी ताका भोगसूंक जाय आमच्या घोवाक आमच्या भावाक आमच्या हेका सगळ्यांक जायना जिवितांत काजारी जिवितांत तर चडूच जाता आमच्या जिवितांत फॅमिलीन जॉयंट फॅमिलीन तर आनीक जाता ताचें एकामेकाचें कितें कोणाक मोग ना कांय ना तशें मागीर एकल्यान कोणें कितें मातशें म्हणलें ठटाक मागीर भोव फुट्टा थिंगासो तो दाडा म्हणून टम जाता आनी आमच्या सगळे सायडीक सगळ्या वाठारांत आमच्या गोमता कोण कितें हांगे रोगे कितें जालें रे बाबा टर्न करून कितें तरी फुटलें कितें तरी जालें मागीर तो येता आनी थिंगासान आनी हें करता ओहे बाबा तूं ताका हें कर तूं कित्याक वगैरे रावताय तूं हें कितें हें संवसारी सो देखून आमी जाणा जावंक जाय आमच्या तोंडांसान जीं उतरां आमी काडटा दुसऱ्याक सांगच्या पयलीं जेजू उद्देशी आमी ते भोगसवण्या उद्देशी ताका आमी सदांच नियाळ करूंक जाय आर्गां दिवंक जाय आनी ताचे कडच्यान आमी सगळी ताची जाणवाय आमी मागून घेवंक जाय जाणवाय नासतना आमकां कांयच फुडें सरोंक मेळना आनी जेन्ना आमी जाणवाय आमकां त्या उद्देशी आमचे भावार्थान घालून भावार्थान आमी ते आमच्या कोरड्यांनी घडोवन हाडूंक जाय नाजाल्यार आमचें कांय जायना आमी म्हणटा आमी येता हिंगासर कितले मागणे करून येता मागण्यांक आयली मारगांव गेली सकल ब्रदरीगेर गेले अश्टू मामा ब्रदरीगेर थिंगासर आयली हिंगा आयली हांव मागणे करता आनी म्हज्यो कोरडे वचत गेले की बटाट पाड तूं ठाट बरा ठाट ताका म्हणटा तें ना म्हाज्या जिवितांत हांवें तेंच केलें मागीर म्हाका कांय ना हांव जाल्यार ती दवरो मारप हांव हिंगा वेता मरे मागण्यांक वेता मरे तरी कांयच घडोना म्हाज्या जिवितांत कशें घडटलें आमी आमची उतरां आनी आमच्या मनाची नवसणी करिना देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतर आमी आमच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक जाय न्ही ताचे जेन्ना आमी देवाचें उतर आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयतले देवाचें उतर जें आमच्या तोंडांतल्यान भायर येतलें त्याच उद्देशी आमची पेकोवणी भलायकी सावध आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत ताच्या जिवितांत वचोन आनी म्हजें उतरां आमच्या आठ घोडे वतले ताच्या जिवितांत घालतले आनी तुजें आनी ताचें जेन्ना बरें जातलें ताचे उद्देशी ती ब्लेसिंगां म्हजेर येतली हांव ताका कस करी तो म्हजेर कस येता उगडास करा आमी दुसऱ्याक पाड म्हणटा वायट करता तें करता
तोच कस कित्याक आमी आमच्या तोंडाचे पळोवन बी आमच्या गोळ आमच्या तोंडान आहा न्ही पळोवन बी जे आमी उतरां उलयता समज हांवें तुका भयणीक वायट उतरां उलयली तुज्यो वेतली तुकाय पाठ जातलें जिवीत आनी तोच ब्लेसींग तोच आशिर्वाद म्हज्या जिवितान येता कित्याक हें आमचे पवित्र आत्म्यान बरयल्लें आसा पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आहा जे उद्देश आमी आमचे पवित्र आत्म्या उद्देशी दुसऱ्याक बक्षिना बरी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येना तो पासून आमच्या जिवितांत कांयच आमी बरेपण भोगूंक पावचे आतां सदांकाल आमी तशेंच रावतले आनी चड दुयेंस पिड्यार येतल्यो कित्याक जेन्ना आमकां राग भोगसवणें ना त्या उद्देशी आमी सोदता आमी आमच्या तोंडान सांग आवाजान सांगतो आमचे भितर जो पळयतो आत्मा जेजू क्रिस्त आमच्या भितर आहा तो पासून जेन्ना पासून आमी जेजू क्रिस्ताक आमकां आमचो सोबी मानून घेवचें ना ताचे सुस्तीक रावचें ना तो पासून आनी दुसऱ्याक भोगसोवचें ना तो पासून आमच्या जिवितांत आमी केन्नाच मिलाग्री कांयच आमच्या जिवितांत आमी बरेपण अनुभव मेळचें ना आमी पळोवचें ना आमी कितें सोदतले थंय कित्याक हें म्हजें जिवीत पयलें आहलें आनी तोहें सांगलें हांव तोहेंच जियेतालो वायट राग सगलें करून कोणाक एका कर ताका कर सगलें देखून आयज काल आमी एकामेकाक जेजून जसो आमकां बक्षिला जेजून आमचो मोग केला त्याच परी आमी एकामेकाचो मोग करुया आनी सगळे मोगा उद्देशी आमी चलया प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीजस प्रेज द लॉर्ड मातशी उबी रावया 2 मिनटां तें आहा मागीर सर्गीच्या बापा तुका आमी दिनवास आर्गां दिता वापरता ह्या वेळा पासून आयच्या दिसा पासून ह्या तुज्या उतरा पासून जें उतर आमी आमकां खबर ना ती आयज तूं हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान उतरोवन ही जो भाव भयणां आयज वेतेली आनी ह्या फुडें जें कितें हांवें म्हज्या उद्देशी पळय उलयलें आनी तांच्या जिवितांत सगळें जें ह्या फुडें व्हड मिलाग्री ज्यो तुज्या उतरां जे भोगसवण्यान मोगान चलतली म्हूण तुका दिनवास आर्गां दिता वापरता जे कोण खंय कितें वेता थिंग आसत कोण कसल्या आडमेळ्यान कसले त्यातून कसले प्रॉब्लेम इश्यू ना सगळे कसले वायट वांडावण्यान ते जियेतात तांकांय आमी आयज जें शिकल्या तें वचून आमी तांकां शेअर करतले तांकां आमी शिकयतले कित्याक तुवें सांगलां वचात म्हजे शिश्य जायात आनी सगळे संवसाराक म्हजें जी पाड जाल्लेली आहा परजा तांकां ताचे दोळे उगटात म्हज्या उतरा उद्देशी म्हजी सजमण म्हजें उतर तांकां शिकयात म्हजें सगळी जी बरी शुभ वार्ता तांकां दियात आनी म्हजो तांचो पवित्र आत्मो म्हज्या उतरा उद्देशी सगळीं तांकां सुटका फाव जातली जेन्ना ते स्वता जाणून घेतले आनी स्वता तांकां सुटका फाव करतली जशी तुवें आयज तुका दिनवास आर्गां दिता वाखणटा हे जाग्याक आमकां वापरून दिलेले फॅमिली पासून तांचे सगळे तांचे बरे आशिर्वाद बरें कितें जें कितें आहा तें तांच्या जिवितांत ताणें पळोवंक ना जें पळोवंक ना आनी तांचें काळजान ना तें तुवें तांच्या जिवितांत घडून हाडलां आनी तांकां भोलें बोल्लें तुका दिनवास आर्गां दिता वाखणटा तुका दिनवास आर्गां दिता वाखणटा ही सगळीं भाव भयणां हिंगा आयलेले पासून तांचे पास्को मामा पासून ही सिस्टर फातिमा सगळीं जी ओ ब्रदर सगळे करता सगळीं जण एकल्या तुवें तुज्या आशिर्वादान तुज्या भुमयमेनान तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका भरल्या आनी सदांच तूं आमकां तुज्या आशिर्वादान आमकां दवरतलो आनी केदीच आमकां भाव सकयल पडूंक दिवचो ना पूण जेन्ना आमी पडटले तेन्नाच आमच्या तोंडांत सदांच तुजें उतर तुजें आमकां वाखणणी आनी तुजें उतर तुका आमी वाखणणी आनी दिनवास करता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन 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 जेजूचें चित्र आसा थंयसर हांगा उतरां बरयलें आसा मेळटा तुमकां न्हू